ताचे थंय जियेता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. तळी पेटवून देवा कर गांधीया चरान भावर्थान आणि की घट्ट घट्ट अवस्था आज मंगळ भवन आणि बहिणीनो आम्ही पलाम काय तर जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाची परब आणि आम्ही काढलेले ते वसा पायी तरचेंस थोडी उतरांचे म्हणता हांव जिवीत सोंडो म्हजे मास खाता रगत पियेता तो ताचे थंय जीव आसा. ससनसो जीव आणि तो म्हजे थंय जियेता हांव ताचे थंय जियेता. इंग्लिशान ताका म्हणटात जो कोण म्हजे मास खाता रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता. बॉम्बे हांव आसतना हांव हें उतर कोणेंगी अशें शिकोवन दिता आसतना हांव समजलो हें जेजूची एक बसावणी म्हणून. कसली बसावणी? अबायडींग प्रेझन्स ऑफ जीजस. जेजू आमचे थंय सदांच आसा मनशाक जेजू सांगता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जेजूचे मांस आनी रगत केल्यार वा पियेल्यार आमकां मेळटा एवखरिस्तान. देखून आयचो विशय तो जेजू आमकां जीव दिता. जो हांव सोंजेला आमी काडला रावस्वरदा 10वी ओळ देवाचें उतर म्हणटा थंयसर 2 संगती आसात. 2 संगती अशें तुमकां कळीत आसा हें उतर. जॉन 10:10 काल म्हणटा जो सोंजेला वस्वरदा 10वी ओळ पयलो विशय हो कोणाचो विशय? पयलो सोर येता सोरूंक. सोर कोण तो सोर? हा कोण? देवसराक मस्त नांवां आसात. एक नांव सोर इज अ थीफ. सोर येता सोरूंक मागीर जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. मोगाळ भावा आनी भयणी सोराची विशेशता कितें म्हळ्यार सैतानाची एकच विशेशता. कालें म्हळ्यार सैतान ताचें काम बरें करून करता. Praise the Lord. Hallelujah. 24/7 सैतान ताचें काम बरें करून करता आनी ताका शिस्त आसा. तो शिस्ते भायर काम करना. ही वर्क्स इन ए पॅटर्न. आमी ताका इडें दिल्यार तो सोडना. पूण तशें काम देवाचें उतर म्हणटा सोर येता सोरूंक. कालें सोरता मस्त जाणांक गुर्तुना कालें सोरता गी म्हणून. आज सांगता हांव कालें सोरता मोठ्यान सांगचें जाल्यार ताणें सोरचें सोरूंक पळोवचें आमचो भावडतो आमचो संबंद. देवा थंय आमी संबंद दवरनासा. भावडत असो तो संबंध सुरू जाला. भावार्थ पवित्र स्नानांत आमी एक बसावणी केल्ली. खंयची बसावणी केल्ली? सैतानाक तूं पाठ करताय गी. काल म्हणलें वय थोडी आमी म्हणटात आमी न्ही. वय हांव पाठ करता सगळ्या करण्यांक. वय सगळ्या बुलोवणेक. वय आनी पास्कां पेसाक वात धरून परत ह्यो बसावण्यो नव्यान करता. हरी एका वर्सा आतां हो सैतान कितें करता? आमकां बनायता आनी आमकां मात न्ही. ताणें बनायिल्लें पयलें आदामाक आनी एवेक तो जिखलो. पूण आदामाक आनी एवेचेर ताणें जैत जोडलें जावं पुरो. पूण उपरांत तो जेजू की बनावंक आयलो. जेजू की ताणें सोडलें ना. जेजू बापाची खुशी बापाचें येवजन जेजू आयिल्लो ह्या संवसाराक खाल्याक उपरांत आमी वाचता हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतुनशा मापान. बापाची खुशी बापाचें येवजन. देखून जेजू आयिल्लो कशेंय मरोंक न्ही. जेजू आयिल्लो खुर्सार मरोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाळ भावा आनी भयणी हांव मोठ्यान तुमकां सांगून आसा आज चड विशय म्हाका कवर करूंक आसात. देखून हांव मोठ्यान शॉर्टकट सांगून आसा. आज सैतान बनायता. आदामाक आनी एवेचेर तो जिखलो. जेजूचेर ताका जिखूंक जावना. जेजूचेर ताणें मस्त प्रयत्न केले. खुर्साक वचोंक नजो. जेजू कशेंय मरी येताले. ल्हान आसतना हेरोदुराय सगळ्यांक मारूंक सोदतना जेजू ताका ताची मरी आनी झुजय ताका कान घेवन खंय गेली? इजिप्तांत. ल्हान आसतना मरोंक सोडूना. जेजूक उपरांत देवळांत सिनागोगांत शिकोवन दितना मारी येत आसलें. जेजू कितेंय करी येताले. ताच्या गांवांत कफरनावान तो आसतना असो लोक ताका सकला ताका लोटून घाली येताले. कशेंय मरी येताले. पूण कशेंय मरोंक देवान सोडूना. कित्याक देवाचें येवजन जेजून खुर्सार मराचें आनी खुर्सार मरोवन आमकां जीव दिवचे. ताचें बलिदान ताचें मांस आनी रगत
आणि त्या कुर्सार आपलो जीव दिवन बलिदान भेटोवन रगत वारून आमकां सोडयजे म्हणून सोडवून दिजे म्हणून ते मरणाचें फर्मान आमचेर आसले ताणें ताचेर कान गेले आनी कुर्साक वचून ताणें मस्त संगती केल्यो. एकच संगत न्ही, हांव तुमकां सांगता शॉर्टकट. कुर्सार मरतना जेजून कितें सक्कड केलें जाणांगी पयलें कालें काडलें, पयलें कालें काडलें कुर्सार मरतना. पेद्रूचें पयलें पत्र वचवर 2:20-4 1 Peter 2:24. तुमी बायबल हाडून आज कांय बरयना, तुमी आज तुमकां मस्त देवाचें उतर मेळटा. मस्त दिता आज, कित्याक आज जेजू आमकां जीव दिता म्हणलो विशय. जेजून आमकां जिवीत जोड दिला आनी तें कुर्सार आपल्या बलिदानान तें सगळें केलां. देखून जेजू पुरो, जेजूक सोडून आमी खंय वची गरज ना. जीजस इज इनफ. 1 Peter 2:24 कालें म्हणटा देवाचें उतर, बारी अप्रुबाचें उतर. सांग, आमी पातकाक मोरून पवित्रपणी जियोवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वयली. देखून आज मंगळ भवान म्हणे हांवें एक विशय जाणा जाला आज ह्या मागण्याच्या हातूंत आसून एक विशय आमी केदाळा देवा मुखार वचून हांव पातकी म्हणना. कित्याक हांव पातकी म्हणना? आमी देवा मुखार वचून कालें म्हणचे आमी केवल पातकी न्ही, वी आर नॉट जस्ट सिनर्स. आमी सोडयलेलीं पातकी, आमची पातकां आदलीं आतांची मुखलीं सगळीं जेजून काडल्या. कोण जेजू थंय आसा ताका गुन्यांवकार म्हणलो फैसल ना. आमी पातकी म्हणच्या की चड आमी देवाचीं भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर हांव आनी तूं आज देवा मुखार वचून हांव तुजो भुरगो वय देवाची भुरगीं आमी पाताक करूंक पुरो. कित्याक आमी अस्कत मनशां सैमाची. रोमाकारांचें पत्र वचून 3:20-3 देवाचें उतर म्हणटा, सांबाळ म्हणटा आमी सक्कड पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेन भागीदार जावचे भाग होगडायलेले. पूण जेजू क्रिस्ता थंय आमकां देवान नितीवंत केल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 2:20-4 आमची पातकां जेजून ताच्या कुडींत वयल्यान पातकां काडलीं, आमकां नितीवंत केलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी केवल पातकी न्ही, सोडवून जोडलेलीं पातकी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर आमकां सांगता आमी देवाचीं भुरगीं सोडवून आमकां ऑलरेडी जेजू थंय आसा. देखून आमी पातकांत सुराजे म्हणना, भायर येवयेत. जेजूचेर दिश्ट गेली, जेजूक देखून जेजूक नांव दिल्लें. मातेवस वांजला वचोर 1:20-1 मॅथ्यू 1:21 ताका जेजू म्हणून आपयतले. तो आपल्या परजेक तांच्या पातकांतलीं सोडयतलो. सोडयलां ऑलरेडी. ताच्या कुडीन ताणें पातकां काडलीं आनी आमकां नितीवंत केलीं. आनी पेद्रूचें पयलें पत्र वचोर 2:20-4 मुखार वचल्यार आमकां कळटा ताच्या गांयां वरवीं आमी कालें जाल्यार बोरीं जाल्यात. बोरीं जातात न्हय, ऑलरेडी बोरीं जाल्यात. देखून आज कित्याक आमी पिडेंत आसा? कित्याक आमकां पिडा येता? कित्याक आमचेर कश्ट आसात? आज आमचे पिडेक वखात खंय आसा? जेजू थंय, जेजून पातकां काडलीं, पिडा शिडा काडली, आमची पिडा शिडा ताणें वयली. कुर्सार 2 संगती मात्र न्ही. आतां मुखार हेब्रेवांचें पत्र वचोर 2:14-15 वसा. आतां विशय सैतानाचो. चोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक, वेबाड करूंक, पूण जेजून कालें गेलां सैतानाक. पळया हेब्रेवांचें पत्र वचोर 2:20-4 कालें म्हणटा आतां भुरगीं रक्ता मासाचीं आसता. 2:14 आनी आतां भुरगीं रक्ता मासाचीं आसता. आमी मागीर जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सैमांत भागीदार जालो. आमचे बरे मनीस जालो. मगाळ भवानी बेनी आज आतां वेळ ना म्हाका सांगूंक कित्याक जेजू मनशा सैमार आयलो आनी देवान 2 मरणां रचयल्लीं आसात. 2 मरणां सुरवेक, एक न्हय 2. पयलें मरण देवान आदामाक आनी एवेक धाडूना, आपणाचेर कान गेलें. आनी उपरांत मनशाक तूं धुळीसो धुळीक पाटी वेताय म्हण आनी एक मरण रचलें, फिजिकल डेथ. हे कुडीचें मरण रचलें. आमचे खातीर न्हय, ताचेच खातीर ताणें कूड कान घेवन येवन ह्या कुडीन मरोंक, कुर्सार मरोंक आनी आमकां बचाव करूंक. देवाचो मोग
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ते आज सांगूंक जायना हांव इतलेंच सांगता आज जेसू कुर्सार गेला जाल्यार खंयच्या तरांनी तो मरोना कुर्सारच तो मेला कुर्सार आपलें बलिदान बेडयला कुर्सार बलिदान बेडून आमकां सोडयला पातकां पिडा शिडा काडली आनी आतां हेब्रेवांच्या पत्रान वाचता रक्ता मासाची आसा आमची बरीच मनीस जालो मागीर आचे वरवीं मोरनाचेर पदवी सलयतल्या सैतानाक आपल्या आपल्या मोरनान ताणे पाडाव केला ताणे पाडाव केलो म्हळ्यार सैतानान आडावंक पळयलें जेजून कुर्साक वचोन उजो म्हणून मस्त तरान 3 ताका ताळण्यो हाडल्यो 3 मातनी मागीर पेद्रू मुखांत हाडली वय गे पेद्रून म्हळें तशें जावन उजो जेजू म्हणटा पेद्रूक म्हजे सरशिलो पयसर काले म्हळें कोणाक सैतान म्हळें पेद्रूक न्ही पेद्रू थंय काम करसो सैतान पेद्रू मुखांत जेजूक आडावंक पळयता ताणे देवाचें येवजन वा देवाची खुशी कुर्सार मरोंक नजो पूण जेजू सोडना म्हजे सरशिलो पयसर सैताना आनी उपरांत कुर्सार मरतना परत्यान सैतान म्हणटा तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला देव जेजू सकला देवाना ताका देवी येताले कित्याक सकला देवाना सकला देवल्यार जायना देवाची खुशी येवजन जारी जायना देखून जेजू कुर्साक मरोंकूच म्हणून आयिल्लो ह्या संवसारांत फुलटन जे शीन एकलो नावार्दीक प्रसंगदार आसा तुमी आयकलां की ना वतना तो म्हणटा ह्या संवसारांत आयिल्लीं हरी एकलीं व्यक्ती जियोंक पळयतात कोणाय की मरोंक नाका जाय की हांगा कोणाय की मरोंक जाय की आत वयर करा पूण ह्या संवसारांत एकलोच आयिल्लो तो जियोंक येवना तो मरोंक आयिल्लो आपल्या मरणान आमकां जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू मात आनी जेजू कुर्साक गेलो पातकां पिडा शिडा काडली आनी सैतानाचो अधिकार ताणें मोडलो सैतानाक पाडाव केलो कितें जालें कुर्साक वता आसतना जेजून सैतानाकी व्हेलो व्हरून कुर्सार कुर्सायलो देखून सैटन इज अ डिफीटेड एनिमी सैतान सलवला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपल्या मोरणान जेजून ताका सलवयला पाडाव केला पूण आज आमी सैतानाक भियेता हांव म्हणचें सैतानाक भियोवची गरज ना आज आमी भियेता जाल्यार 2 संगतीक मात भियेता कोणाक हांव भियेता जाल्यार 2 संगतीक मात भियेता खंयचो एक आमकां अहंकार येतना आमी देवतावन पयस देव नाका देखून आमकां आसा आज मस्सो आमी आसतना आमचे कडेन पयशे आस ते आसतना देवाचो उडास ना पूण पडतना मागीर कोणेंय बचाव करूंक जायना ताणेंच गरजे जेन्ना आमकां आसा सक्कड आसतना आमी देवाचो उडास काडीचे देखून अहंकार येनाये अहंकार आनी एक तराचो आसा कोण मागण्याच्या लायनीर आसा तांकां स्पिरिच्युअल प्रायड हांवें मागलें बरो जालो नो आमी उडयलो एक गीत म्हळें न्ही बरें कर काले म्हळें निन्ना करपे तुजी दया ताची दया ना जाल्यार आमी आसूंक साध्य ना देखून आमी भियेता अहंकार आयलो आमी पडल्या आनी एक आमी भियोवचें एक अहंकार आनी एक खंयचें आनी एक आमी भियेल्यार भियेल्यार आमी गेल्या देखून कोणय तुमच्या जिवितांत भंय येवंकूच सोडनाकात भंय कोणा जावन येता सैताना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक अहंकार आनी एक भंय हें पयस करा आनी देवाचेर घट्ट विश्वास दवरा जेजून कितें केलां तें पातयेया पातकां पिडा शिडा काडली सैतानाक नाश केलें मुखार वास 15वी ओळ कितें म्हणटा सैतान मात न्ही मागीर अशे मोरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जीनभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका दिली आमचे मोरणाचे भंय काडलें आमकां मरण ना खंयचें मरण ना ससनाचें मरण ना देखून जेजू म्हणटा म्हजें मांस खाता रगत पिये ताचें जीव आसा ससनाचो जीव आसा नो इटर्नल डेथ कोण जेजूचेर पातयेता ताका ससनाचें मरण ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां आमी म्हळें ताणें पातकां काडलीं पिडा शिडा काडली सैतानाक पाडाव केलो मरण काडलें आतां आनी एक विशय काडलो खंयचें आनी एक विशय बोवा पुरबायचो जो थोडे फुडें आमी तोच धरून जियेता आमचे शिराप काडले हरी एक शिराप गालात घरांचें 15 वचर 3 13वी ओळ देवाचें उतर गलेशियन्स 3:13
जेजू आमचे खातीर शिरापलोलो जालो खुर्सार तो शिराप असो खुरीस बेसांवांनी आशिर्वाद असो जावन बदलिलो पळया गलातियरांचें पत्र 3:13 तिसरा वचवर 13वी बोल काय म्हणटा आमचे पसो शिरापलोलो जावन आमचे पसो जेजू शिरापलोलो जालो खुर्सार मागीर क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान खंयचे शिराप आसा म्हणटात आज जायतीं जाणां शिराप कान घेवन जियेतात शिराप कान घेवन जेजून आमकां जिवीत जोड दिलां बरोवन वमतुच्या मापान खुर्सार आपल्या बलिदानान पातकां पिडा शिडा सैतान आनी घालें मोरण नास करन शिराप कान आमी जिये जय म्हणून ह्या संवसारान जेजू सवें गुण्यावकार ना जेजू सवें जियेतल्याक आनी उपरांत ससनाच्या ससनाक जिये जय म्हणून जेजून सक्कड केलाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमी अजून थोडीं जाणां शिरापांत आसात पयलें हांव शिरापाचो विशय काडटां तो शिराप काडी जे आस आज हांगासर 9 वरार वेच्या पयलें शिराप काडून वचा कोण्णे शिरापांनी जियोचो एक शिराप आसात खंयचे शिराप आमी आमचेरच शिराप मागता तुमी मागल्यात गी कोणेय शिराप मागल्यात गी कोणेय शिराप मागोवं ना हात वयर करा कोणेय शिराप घालूं ना हात वयर करा कोण्णी ना फादर कोण्णी ना ह्या कोण्णी नात एक शिराप मोगाळ भवानी म्हणे आमी आमचेरच घालचे इंग्लिशान म्हणटा सेल्फ प्रोक्लेम्ड कर्सेस खंयचे आमकां कस येतना आमकां सोसूंक जायनातल्या वेळार आमी म्हणचे हांवें मेल्यार बरें जालें म्हळां गे डेथ विश मोगाळ भवानी म्हणी उतरां सांबाळा एक पटी उलयली उतरां काडूंक जायनात वर्ड्स आर स्पिरिच्युअल ती आत्म्याच्या संवसाराक येता आनी सैतान राखोवन आसा पळयता सोर येता सोरूंक आमचो बावट काडूंक आनी जिवेशी मारूंक आमची थान बुकू देवा ते आसली काडूंक आनी विबाड करूंक देवाचें कितें आसा सकट करता आज सोडीं जाणां ह्या बांदपासाक येतात बंदडेन आमी म्हणटा म्हाका स्पिरिच्युअल बॉन्डेज एक आत्मी कुर्डे पोवन हें पयस करीजे हें सगळें पयस करूंक आतां गरज देवाचें उदर वासीजे ही जानवाय काणगेचे कित्याक बावडतो आमचो चिल्लार न्हय पापा बेनेडिक्ट 16 नंबर 21 यू कॅट काडा तो म्हणटा बावडतो म्हळ्यार जानवाय आनी पातयेनी फेथ इज नॉलेज अँड ट्रस्ट आमकां जानवाय जाय संवसाराची न्हय पवित्र पुस्तकाची देवाची ही खरी वळख जेजूची जे कितें जेजून केलां आमकां जिवीत जोड दिलां तें जिवीत आमचें जाय जेजू थंय आमकां कृपे वयर कृपा आसा पळया देवाचें उतर जॉन जो हांव सांगला वचून 1:16 वळ जेजू थंय कृपे वयर कृपा देखून आमी कृपेचें जिवीत जियेचें मोगाळ भवानी म्हणी बावडत चिल्लार न्हय नॉट ब्लायंड फेथ कुरपेचें बेसांवांचें सोडवणेचें जिवीत जियेचें देखून शिराप न्हय शिराप काडा कक्कड कितें म्हणटा हांगासर 1:16 काले म्हणटा जो हांव सांगला वचून 1:16 वळ बरें उतर ताचे परिपूर्णतेत हांव न्हू जेजूची परिपूर्णता थंय खुर्सार पळया कितें सकट ताणें जोड दिलां परिपूर्ण ताचे परिपूर्णतेत हांव संपूर्ण थंयसर ताणें खुर्सार संपूर्ण केलां आनी सोडवणेची कृपा आमकां जोड दिल्या सकट कान ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा ग्रेस अपॉन ग्रेस देखून आज आतां आमी देवाचें उतर आयकल्लीं नियाळ्लीं समजल्लीं जेजून सकट केलां जेजू पुरो जीव जिवीत सकट तो जिवीत स्वरूप देखून ताचें जावन कृपे वयर कृपा जेजू थंय जियेतले आनी कृपेन जियेचें मागीर कांय करूं नजो कृपेचें जिवीत जाय देखून हांवें म्हळें शिराप काडा एक शिराप आमी आमचेर घाल्ले काडीचे कोणी मरण आशेतात मागतात हांवें मेल्यार बरें जालें थोडी पिडा मागतात कोणेय पिडा मागला की कोणेय पिडा येयचे म्हळ्यार तुमकां वाट येवन आसा आतां पूण पिडा काडा पिडा मरण मागचें ते पुरो आमी आमचेर घाल्ले शिर थोडी तांच्या जल्माचेर शिराप घालतात हांव काल्याक जल्मलो म्हणना तुका थोडी काजार जाल्लीं तांच्या बेसाचेर शिराप घालतात तुमी घाला गे हांगा मस्त काजारी आनी दादले बायल आसात तुमी आमकां मेळिल्लो बेस जावं काजारी जावं एक रिलिजियस ह्या जाग वा सिस्टर कोणी आमकां मेळिल्लो दिल्लो बेस देवाचें योजन
ते चिल्लार बेस न्ही काजारी बेस चिल्लार न्ही काजारी बेस देवान तो घडलोलो रचलोलो दादल्याक बायलेक ताणें सांगाता हाडिल्लें देव ताका साक्ष तें देवाचें योजन ताचे विरोध उलयनाका कितेंय तुज्या काजारी जिवितान जालें इल्लें सोडून जालें दादल्यान कितें म्हळें बायलेन म्हळें त्या वेळा तूं म्हणटाय हांव काल्याक तुजे कडेन काजार जालो तुजे कडेन काजार जावन असो जालो तुमच्या काजारी जिविताचेर तुमी शिराप गेला जाल्यार काडीचे थोडे बडे आमी ह्या जाग जावन थोडे बडे म्हणटा हांव काल्याक ह्या जाग जालो हांव काल्याक पदराप जालो हांव काही हर एक बेस्ट देवाचें योजन देखून आमी गेल्ले शिराप काडीचे आनी एक तराचे शिराप आसात खंय कोणी सूख तीर्प दितना आमी सूख तीर्प दितना ते कान घेतात थोडे जाणां थोडे हेरांनी गेल्ले शिराप कान घेवची आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रोवर्ब्स मन्य ग्रंथ वचोर 20 आनी 6 दुसरी ओळ देवाचें उतर म्हणटा प्रोवर्ब्स 26:2 जशें एक गिरबूज एक हंस कालें करता उपतेल्या गिरबूचे बरी उपतेल्या हंसा बरी कालें करता कारान नासतना गल्लो शिराप लागना कोणी कारान नासतना तुजे शिराप घालतात थोडे बडी घालतात कोण घालतात वडिलां घालतात थोडे बडी पदरापी घालतात थोडे बडी शिक्षकांक घालतात न्ही इस्कॉलांनी ती म्हणटात काले म्हणटात तूं प्रेजनाक नाय 3 कासांचो तूं खंय गेल्यार बरकास जायनाय म्हणटात गे म्हळां गे थोडे बडी शिक्षकां म्हणटात थोडे बडी वडिलां घरांत तांच्या भुरग्यांक एक उपादेश आसा खंयचो उपादेश भुरग्यांक वता एक उपादेश चवथो उपादेश खंयचे आवय बापायक बांदी वडिलांक खंयचो उपादेश आहा वडिलांक ना आतां एक वडिलांक उपादेश दिता प्रेज आतां भुरगीं आसात म्हळ्यार वडिलांक खंयचो उपदेश वडिलांक हो उपदेश वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक बेस्ट हांव मागीचे शिराप मागचे न्हय ऑलवेज प्रे फॉर ब्लेसिंग तुमच्या भुरग्यांचें तें आरोनाचें बेसांव म्हण आसा न्ही कितें म्हणी गाण 9 आसा गाना ग्रंथा वचोर 24, 25, 26 तीन देवाचें उतर कान तुमच्या भुरग्यांचेर सद्दां बेसांव मागा भुरग्यांक बेसांव जातात खंडीत भुरगीं बरीं शिकतात भुरगीं उपरांत बरें शिकून कामाक लागतात कामाक लागून तांचो बेस विंसून आनी तांचो फुडार बेस सकट तुमी बेसांव मागल्यार वडिलांनी थोडे बडी आमीच भुरग्यांची बेसांवां अडखळ गेल्ली आसा शिराप मागोवन आतां आमी मागल्यार चिंतया भुरग्यांक लागाचें म्हणना खंडीत ना शिक्षकांनी मागतना आमकां लागाचें म्हणना कोणूय हेरांनी वा पाद्रापांनी कांय इल्लें सोडून जावन तांणी सांगलें तें लागाचें म्हणना पूण केदळा लागता कारान नासतना घाल्लो शिराप लागना पूण आमी कान गेल्यार लागता आमी वाट केल्यार लागता आमी कसोय वाट करून दिता आमी पातयेल्यार आमी भियेल्यार आमी काबलात दिल्यार लागता हांव तुमकां एक घडी दिता एकलो भुरगो एक दीस सेमिनारीक भरती जालो सेमिनारीन 2 वर्सां 10वी जावन सेमिनारीक भरती जाल्लो सो थंय सेमिनारींत चोरी जाली 10,000 रुपये सोरले कोणें सोरले म्हणून गुत्तू ना पूण हाका सगळ्यांनी सोर केलो ताणेंच सोरल्या तो म्हणटा हांवें सोरूं ना पूण ताका सोर केलो आखरेक पदरापान कोण वडील आसलो सेमिनारी सो ताका आपयलो आनी म्हळें पुरो तुका आनी मुखार वचोंक ना 2 वर्सां जालीं तूं सोर तुवेंच सोरल्याय म्हणून ताका पाटी धरलो आतां घरा पाटी धरतना आवयक म्हळें पुतान तुज्या पुतान सोरी गेल्या तो सोर देखून ताका पाटी धरता म्हळें आनी धाडतना पदरापान तशेंच धरल्यार वण्णी आहलें पूण कितें म्हळें तूं खंय गेल्यार बरखास्त जायनाय आनी सेमिनारीसून घरा घरा आवयक तिळसिला न्ही घरा आवय राखोवन आहली आनी तितल्या रोतां घरा पावतना आवय म्हणटा खंय हाका पादरा पासो शिराप कान घेवन आयलाय रे ह्या आवयक देवाचें उतर म्हणून गोत्ता आहलें जाल्यार जानवाय ना मोगाळ बाबा आरे बरें आज जायतीं जाणां आमी कश्टता गिन्यानाच्या अभावाक लागून होजया ग्रंथा वचोर 4:6 वळ काडा देवाचें उतर म्हणटा गिन्यानाच्या अभावाक लागून मुज्या परजेचो नाश जाता मुजी परजा हांवें सोडयलेली परजा आज जेजू थंय आमकां सोडयलां देवान पूण आमी सोडवणेंत नांव तर कृपेंत नांव कित्याक आमकां ही जानवाय ना संवसारी जानवाय आमकां आसा देवाची जानवाय ना देखून आमी सलवता देखून आमची बेसांवां आज गेल्यान आमी शिरापान जियेता आतां म्हळ्यार हांगासर आवय म्हणटा पाद्रापाचो शिराप कान घेवन आयलाय रे तितलेंच पाद्रापान शिराप गेलो आवयनी ताका
अशें म्हळें अकरेक ताका कश्टांनी म्हणलें बरी शिकलो कशें म्हणी कश्टांनी शिकोवन बायला गांवाक पावलो बायला गांवाक पावल्या उपरांत 3 म्हयन्याक एक पोटयाचें काम येता सेटल जायना आतां काम सारकें ना ती 3 म्हयन्याक वो बदलयता तितल्यार एका रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणालो फादर शिराप आसा गी म्हणून हांवें सांगलें खंयचो शिराप सगळे शिराप जेजून काडल्या जेजू थंय जीव आसा जिवीत आसा बेसांव आसा सोडवण आसा कल शिराप म्हणटा हितून तितल्यार तो म्हणालो फादर अशें अशें जालें हांवें सांगलें फादर आपान घाला जावंक पुरो आवयनी तशें म्हळें जावंक पुरो पूण लागाचें म्हण नातल्लो पूण तुवें काण गेलाय तूं भियेलोय तुवें तो काण गेलोय तुवें त्या शिरापाक वाट करून दिली देखून तुवें काडीजे तुवें जेजू सरशी येताना जेजूच्या नांवान मागीजे त्या पातळापाक आनी आवयक बोगशीजे बोगसून तो शिराप जेजूच्या नांवान काडीजे ताका हांवें शिकयलें कशें काडचें गी म्हणून तिर तिर करून मागणें करून गेलो आनी सेटल जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाळ बाबा आमी शिरापान जिये नाका एक आमी आमचे गेल्ले शिराप काडीजे दुसरे हेरांनी सूख तीर्प दिला तर ते काण गेल्या तर ते काडीजे तांकां बक्षीजे जेजूच्या नांवान मागीजे आनी जेजूच्या नांवान सुडका आसा तुमी जाणात गी जेजूच्या नांवान सोडवण आसा जेजूच्या नांवान सुडका आसा जेजूच्या नांवान मागल्यार आमकां सकड मेळटा ते सगळें बायबलांत आसा जेजूच्या नांवा मुखार सगळें दिमी मोडटा सर्गी संवसारी आनी पाताळें जेजू पुरो देखून मोगाळ भवान मिनी एक कुरपेचें जिवीत जियेया शिरापाचें जिवीत जिये नाकात सोडवणेचें जियेया बेसांवांचें जियेया जेजू थंय जीव जिवीत बेसांवां आसात देखून जेजू थंय जियेतना एक बरें जिवीत एक बरें आत्मीक जिवीत जियेचें आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें हांवें म्हळें सानवाय समजोनी म्हणून भावार्थ चिल्लार न्ही पापा बेनेडिक्ट सोळावो हांवें एक डॉक्युमेंट हाडलां तुमकां दाखोवं जायत गी आज हांगा दाखय जत्त म्हणून हाडलां हांवें हे म्हजे कडेन आसा पापा बेनेडिक्ट सोळाव्यान 12-13 वर्स 2012-13 ताणें हें दस्तावेज दिलें भावार्थचें वर्स म्हणून आतां पापा बेनेडिक्ट सोळावो सरला पूण भावार्थ उरला प्रेज द लॉर्ड भावार्थ आसा भावार्थच्या वर्सां ताणें बरें करून ह्या दस्तावेजान बरयलें मस्त जाणां चिंतात खंय कालें दुसऱ्या नंबरार हांव इल्लेशें वाचतां तुमकां तो म्हणटा आयच्या संवसारांत क्रिस्तवांनी सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय क्षेत्रांत सडीत मापान तांचें समर्पण केल्लें बरें दिसता हे वरवीं खऱ्या भावार्थांत रुता जाल्यार म्हूण ती चिंतात नीज सांगचें तर हो विशय आमी मानून घेवंक जायना हो उक्त्यान तिरस्कार करीजे आनी तो म्हणटा प्रस्तुत काळार भावार्थाच्या जिविताक हेर आयल्या फूट आयल्या लोकांच्या जिविताचेर हाचो प्रभाव खूब तरान पडला आज मस्त जाणां सारक्या भावार्थान नात हांव तुमकां सांगता कित्याक ना जेजून आमकां सोडयलां वय जेजू थंय जीव आसा वय जेजू थंय सस्नीक जिवीत शिराप नान बेसांवां आसात वय पूण आमीच भावार्थान समान आसतना आमचेर बेसांवांचेर ही सयत अडकळ पडल्या हांवें म्हणचें आतां 10वें नंबर एक वाक्य हांव वाचतां भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ वोंट आनी प्रसार सो म्हळ्यार परगड समर्पीत तरान ताका साक्ष दिवची जेजू भावार्थ म्हळ्यार सुमया संगी सुमया थंय जियोंक करची आमची विंसवण हांव जेजू थंय जियेता जेजू पुरो देवाचें उतर पुरो जानवाय पुरो म्हाका संवसारी जानवाय नाका संवसारी जानवाया प्रकार हांव जियेना खंयची जानवाय हांव घेना जी जेजूक समावसना बायबलाक पवित्र पुस्तकाक समावसना जेजू थंय म्हाका व्हरिना तर हांव तसली जानवाय काण घेना जेजू थंय आमी काण जियोंक निश्चय केला तुमी केला गे कितें केल्लो बौतिस्मा उपरांत आमी मुखार आयले हांव क्रिस्मान आनी उपरांत आज भावार्थांत आसून जेजू थंय मात्र आमी आनी जेजूक सोन आमी शिंतशीन कोणाकी पळयना देखून एक विशय आज ह्या घडये तुमचे मुखार काडटा एक ह्या भावार्थाक जेजू थंय आमी विंसवण केला तर जेजूक विंसला तर आनी एकल्याक विंसूंक जायना नो चॉयस विदीन द चॉयस जीजस इज अ चॉयस जेजू थंय आमी विंसवण केल्या मोरता म्हणसर जियेता मेल्यार जाल्यार आमी जेजूची सोयगी सांपावल म्हणटा न्ही आमी जियेता जाल्यार सुमयाची आमी मोरता जाल्यार जियेल्यार मेल्यार कोणाची घट्ट सांगतात गी
घट्ट दोन्ही हात वयर करा सांगया ना 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 हांव सांगता राव हांव सांगल्या उपरांत दोन्ही हात वयर 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 कर दोळे दांबा आनी डिसायड आज एक विसरून करया कोडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरण करूंक वता जेजून आपल्या बलिदानान आमकां सोडयलां तर आमी जेजू थंय आसल्यार गुण्यावकार म्हणलें फैज जाल्लां जेजू आमकां सोडयलां ती सोडवण आमकां मेळटा आमचें जिवीत सोडवणेचें बेसांवाचें कृपेचें जाता आनी तें जाय जाय तर दोनी हात उबारा म्हज्या उपरांत सांगा आमी जियेतांव जाल्यार घट्ट आमी जियेतांव जाल्यार सुम्या खातीर मोरतांव जाल्यार सुम्या खातीर जियेल्यार मेल्यार आमी सुम्याची सुम्यान ताच्या बलिदानांत आमकां सोडयलां आमचीं पातकां आमची पिडाशिडां ताच्या कुडींत ताणें ववयल्या ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या ताच्या मोरणान सैतानाक पाडव केला मोरणाचें बें काडलां मरण नास केला आमकां जिवीत जोड दिला सुम्याचेचो आमचे शिराप हर एक शिराप तुवें काडल्याय तुवें आमकां सोडवण जोड दिल्याय ह्या सोडवणेंत कुरपेंत कुरपे वयर कुरपा तुजे तावन आमकां लाभता आमकां कुरपेचें जिवीत बेसांवाचें जिवीत सोडवणेचें जिवीत जियोंक फावो कर जाय अशी कुरपा दी जानवाय दी पवित्र आत्म्याची देणी दी हालेलुया 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 थोडी बडोवन जेजू कर गांदया जेजू पुरो जेजू थंय जिवीत सोडवण करपा सक्कळ आसा आतां ह्या कृपे कितें हडकळाडटा एक आमी पितीसपण सोडी जाय मस्तू जाणां पितीसपणांनी आसात पितीसपण म्हणटना खंयच्याय तरेचें पितीसपण करचें न्ही हांवें सांगचें आंगवण्योय करच्यो न्ही हांवें न्ही बायबल म्हणटा खंय बरयलां आंगवण करूं नजो म्हणून तुमी वाचिनात न्ही आंगवण्योय थोडी जाणां आंगवण्यो तूं करनासात पोंडाक वेता म्हणसर आंगवण्यो आनी केदोळा आमी आंगवण करना शेंत जियेल्यार 4 वाती हांव पेडयता 4 वाती दिल्यार म्हाका देवा हें दी म्हणून देवा कालें करचें आमी लॉस दिवचें गी नो फॉरगेट सोण सुडीचे बावडतान कुरपेन जियोंक शिकायचें नाजाल्यार आमचें जिवीत कुरपेचें जायना फोंडाक येता म्हणसर अशेंच यू विल गो इन सर्कल्स उपदेश ग्रंथावसर 5 वळ काडा थंयसर म्हणा आमी आंगवण्यो करच्यो न्हय आंगवण्यो करन फारीक करना जाल्यार आंगवण्यो करना जाल्यार बरें म्हणटा देवाचें उतर आनी जेजून आमकां म्हळां तुमी सपत घालनाकात खंयच्याय नांवान आकाश वा भुमीच्या नांवान माथ्याचे केस तुमचें उतर वय जाल्यार वय म्हणा न्हय जाल्यार न्हय म्हणा दुसरें खंयचेंय येता जाल्यार तें देंवसरात हांव येता देखून आंगवण्यो करच्यो आनी अशेंच जिवचें थोड्यांनी कालें कालें बांदून आसात आज कालें बांदलां पितीसपण तुमकां एक नंबर हांव आसा तुमचे मुखार आस जायत की आज मेळिल्लो अवकाश आनी एक अवकाश मेळटा की गुर्तना म्हाका हांव आसा जायत की बरें कर एक नंबर CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च इगर्जमाची दोतोन आमकां सांगता एका निजा देवाक मान दी आमी देवाचेर संबंद दवरला हो संबंद बावडतसो आजचे मोदें कांय हाडूंक नजो सुमिया संगी सुमियातय आमी करूंक कालें जियोंक आमी विंसवण केल्या ह्या विंसवणे मदें कांय नजो हो संबंद तुटोवंक पळोवचें सैतानान खोट्या आत्म्यांनी न्ही सैतान आनी खोट्या आत्म्या मदें फरक आसा सैतान संबंद तुटोवंक पळयता खोटे आत्मे आमच्या रगड्यांक येनात आमी तांचो आदार सोडल्यार सोडनात पूण आतां विशय आमचो बावडतसो देवा थंय दिश्ट गेला हेब्रेवांचें पत्रावसर 12 वळ आमची दिश्ट दोळे सदां सुमिया जेजूचेर आमी खंचया तो आमच्या बावडतसो आरंभ आनी शेवट देवा थंय जेजू थंय बावडत सुरू जाला जेजू थंय आखेर जायजे ताचे मदें कांय नाका देखून पितीसपण म्हळ्यार कितें CCC वाचता CCC म्हळ्यार घालें
थोड्यांक काले म्हणून करतो ना पदरा CCC म्हणालो आज CCC म्हळ्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च पवी सभेची दोतोन शिकोवन नंबर 2110 2110 हांव आसा तुमच्या समजून एक आज कोण हांगासर आयल्यान पळय तुमी भागी घट्ट सांगता आज पयलो उपदेश देवान उगडापे केल्ल्या परिचय ताका सोन हेर देवाक मान दिवचें आडवरता हेर देवांक मान दिवंक ना मागीर ते कुर्ड्यो पातयेनी पितिसपणा अधर्मपण आडवरता आनी हे कुर्ड्यो पातयेनी करतले कितें जाता हे नंबर स्पश्ट करता हे खऱ्या देवाक आराधन करतना सयत प्रभावीत जावंक पुरो आमी देवाक आराधन करतना ते आड येवंक पुरो म्हळ्यार देवाचेर आमची दिश्ट आसा जे कुर्डी पतयेनी कर्ण कालें पुरा आमी दवरता घरा आनी आमच्या कुडीन न्हेसां पळय आमची दिश्ट देवाचेर आसली वस्तूंचेर वसोंक पुरो वस्तूंचेर गेल्यार कितें जाता रसना रातावन आमची दिश्ट रसना घेता बोंब्या पुजा जाता आयडोलेट्री रसनारेचेर आसली दिश्ट आमी कान वस्तूंचेर घाल्या जाल्यार इट इज अ फॉर्म ऑफ आयडोलेट्री बोंब्या पुजा जाता देखून आमच्या घरांनी वा आमच्या कुडींत आज आमी कितेंय न्हेसोन आसां हे न्हेसल्यार लाग येता हे घरा हाडल्यार लाग येता घरांत थोड्यांनी लाफींग बुद्ध दवरल्या थोड्यांनी क्रिस्तवांच्या घरांनी बिझनेसांनी लाफींग बुद्ध हासता आनी घरांत कोणें दवरलां म्हळ्यार ती रडतात होय खंडीत लाफींग बुद्ध भायर गेला दुसरें घरांत लक्की प्लांट चायना बांबू हे मार्केटींत लाख येवनशे बरी तांचो मंत्र रावन घाल्ले आसा आनी घरा वचून शो पीस म्हूण दवरला थोड्यांच्या घरा देखून आज तसल्यांच्या घरा समाधान ना तुमी पळयात तुमी झगड नासात आनी हे दवरलेली थोडी ICU गेल्ली आमी पळयला पिडा आज जेजून पिडा काडली हे पुरा काडले आमकां सोडून जीव 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 सोडून दिला जेजू पुरो हे पुरा काल्याक घरा हाडला लाफींग बुद्धा चायना बांबू आनी काले आनी थोड्यांनी काले घरांत दुसरें हे काले माजार काळे माजार गेले जाल्यार वचनात खंय गाली गाली पतयेनी हांवें एक तुमकां सांगता दिसांचो म्हयन्याचो काळांचो थोडी घरां बांदतना पंचलोह घालतात 5 कुडके लोंकाड घालतात लोंकाड घालून घर सुरक्षीत करचें म्हणून लोंकाड घालून सुरक्षीत करूंक जायना ही गजाली समजून ही आमी आमच्या समाजेंत की भोंवतणी आसली हेरांत हांवन आमी हें पुरा समजून घान गेल्या जावं पुरो थोडे पडी ही पुरा संततेंत हांवन संततेक देवण आयल्या कोणगी करनाली कोस्टल म्हळ्यार आमी दर्या देगेक लागीं देखून दर्याच्या उदकांतान वाऱ्यांतान उज्यातान 5 संगती आकाश आनी भुंयतावन घराक बादाक येवंक नजो म्हणून आमी 5 कुडके लोंकाड घालून 5 सक्त्यांक खुशी करची ही समजून ही समाने ताचे बदलाक आमी देवाचे दिश्ट केल्या तर देवाच्या नांवान मागा जेजूच्या नांवान आमी कितें सुरू करता तें जेजू पंथाक पावयता पावना गे पदरापाक काला कापोवचे तुमी पदरापान देंस मागणें करचें जे कितें जेजूच्या नांवान आमी आज सुरू करता जेजू पंथाक पावयता ताणें सक्कड करून दिलां देखून आजचे भायर समजून घेनाका देखून पंचलोह घालना थोड्यांची घरां बांदतना तातूंत नाल्ल पडचे आसतात फादर आमी पडूं ना म्हणटात नाल्ल पडचे आनी घालें कुंकाड कातरचें इवन रगत व्हरोवचें आसता दारवोन बसयतना हांवें हें सक्कड पळयलां आनी त्या घरांनी येवची अनवरां पळयल्यां त्या घरा देवाची कृपा वळना मोगाळ बाबा आनी देवान वळोवची कृपा तांकां मेळना हांवें सांगचें न्ही गलातकारांचें पत्र 4 9 आनी 10 वळ वाचा प्लीज रीड पितिसपण कुर्डी पातयेनी पयस करा बाबार्थान घट्ट जाया देखून इजाया प्रवादी म्हणटा तुमी बाबार्थान घट रावनात तर तुमी थीर उरना इफ यू डू नॉट स्टँड फर्म इन फेथ यू शॅल नॉट स्टँड एट ऑल बाबार्थान थीर रावनात तर तुमी थीर उरनात देखून असलें घरांनी हाडनाकात ही समजून पयस करूंक आमी नेगार करूंक आमी भास दिल्या सैतनाक खोट्या आत्म्या ताच्या बुलोवणेक आमी पाठ करता असली समजून आमी घेना कितें बरयलां म्हळ्यार गलातकारांचें पत्र 4 9 आनी 10 वळ घट पुनो
पूण आतां तुम्ही तुम्ही देवाक देवाक वळखूंक पावल्यात. ओळखोंक पावल्यात. आमकां देवाची वळख आसा की ना? तुमकां वळख आसा की ना? देवाचे म्हणटा तुम्ही देवाक ओळखोंक पावल्यात. मागीर समाज सांगचें जाल्यार समा सांगचे जाल्यार देवूच तुमकां वळखता. देवूच तुमकां वळखता. गॉड नोस यू. देखून आमी भावार्थान घट्ट असल्यार देवाचे दीस गेल्या जाल्यार आमी कोणाचे दीस गेले म्हणून ह्या वस्तूंचेर ना, खंडीत ना. कशें तर तुम्ही परत्यान त्या कशें तर तुम्ही परत्यान त्या असक्त बिखारड्या बिखारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतून पाटी परतोन तांची साखळी करूंक तांची आशेतात. सेवा साखरी करूंक आशेतात. मागीर दीस असो आनी म्हयने असो, आतां काळ म्हणा असो आनी वर्स असो, दीस असो, म्हयने असो, काळ असो, वर्स असो, तुम्ही आचार तुम्ही चलयतात. आचार चलयता. थोड्यांक थोडे दीस बरे खंय. एकलो म्हाका फावंडेशन स्टोन न्ही ते बुन्यादी फातर घालूंक आपूण आयलो. हांवें सांगलें जायत आयतारा म्हणालो आयतारा. पूण 2 दिसांनी ताणें फोन करून म्हळें आयतारा न्ही फादर तुका केदाळे येवचें म्हणून सांगता. आयताराचो दीस सोन न्हू 4 दिसा उपरांत ब्रेस्तारा आपोवन गेलो. कारार आसलो आनी ब्रेस्तारा म्हाका कारार तशें केलें तें बुन्यादी फातर घालूंक आपूण व्हरतना हांवें विचारलें आयतार म्हणलोय न्ही कित्याक पाटी घालें? तो म्हणटा क्रिस्तांवचो कॅथोलीक म्हणटा आयतार बरो दीस न्ही फादर. तो कार चलयतालो नाजाल्यार एक गेलो. आयतार बरो दीस न्ही. हांवें सांगलें आयतार बरो दीस न्ही जाल्यार खंयचो दीस बरो? खरेजमान सयत आयतार लेखाक धरना पवित्र सभा. कित्याक इगर्ज मतां धरना आयतार सोन्न 40 दीस. कित्याक आयतार जेजूच्या जिवंतपणाचो दीस. इज अ गुड डे. बरो दीस. जेजू जिवंत जाल्लो, जेजून जैत वेल्लो दीस. देखून आयतार खरेजमान लेखाक नात. आनी हाका हो म्हणटा आयतार बरो दीस न्ही. जालें गेलो. आसों दी तें मस्त वर्सां पयलें 2010 इस्वेंत सुमार नेंगी कितलीं वर्सां जालीं? 14 वर्सां पयलें. आनी गेलो आनी बुन्यादी फातर घालूंक म्हाका शिकोवन घालें. बुन्यादी फातर घालूंक आहलें आनी एक मागणें केलें. बरें कर मागणें कर. जेजूचें नांव रगत आनी पुरो खाण घेवन हे सगळो जागो आनी पुरो फातर मात्र न्ही सगळो जागो तांचें पुरो आनी जावची मुखलीं कामां आनी पुरो देवाक समर्पण कर. जेजू तुज्या नांवान कितें सुरू केलां पदाक पळय तुज्या रक्तान सगळें नितळ जावं. आनी हांव रेतीरेचो पदराप इल्लेशें आनी एक मागणें केलें. बंदी करचें मागणें केलें. जेजूच्या नांवान हांगासर कालय आशार पाशार जावचें आसा जाल्यार जेजू तुवें दिल्ल्या पदवेन तुज्या नांवान हांव बांदतां. तें सगळें तुज्या कुर्साक बंदी जाल्लें जावं. आनी आज सावन ह्या घराक ह्या जाग्यार कसली अडकळ खंयच्या तरांनी येना जावं. कोणूय कितेंय करता जाल्यार थंय ह्या घराक वा हांकां तुज्या बेसांवांक सुम्या कृपेक अडकळ येना जावं. सकट मागणें कर. हांव आगमेन शेणावन फाटी येतना कॉन्ट्रॅक्टर क्रिस्तांवचो एक पुटली हाडून येता 5 कुडके लोंखाड घालूंक. हांवें सांगलें हें घाल्याक येणे पुरा करतात फादर देखून येणे पुरा करीचे. हांवें सांगलें येणे पुरा करतात येणे पुरा केल्ले आमी करीचे म्हणून ना. जेजून घालें गेला म्हळ्यार जेजूचे दीस घाल. जेजूचें तुका गोत्ता जेजून घालें कशें सोडयला जीव दिला जिवीत कुरपेचें सोडवणेचें जायचें. देखून ह्या घराक अडकळ येवन जो काल्या घालताय नाय ताणें घालें म्हाका गुर्तू नासलें त्या वेळार न्ही 2010 इस्वीन चड समजून नासली. तें घाल्लें म्हाका इतलें बेजार जालें. हांवें वचून आनी एक लडे विचारलें घाल्लीचे आज अशें जालां सायबा. ताणें म्हळें घालूं जालें फादर घालून जालां न्ही आतां घालीं जावंक पुरो. पाटी वचून मागणें कर म्हणलो. म्हाका पाटी वचोंक अवकाश मेळो ना. मोगाळ भवानी म्हणे हांव तुमकां सांगता ह्यांचें घर 1 वर्सान जावचें 3 वर्सां लागलीं. आनी हो 6 म्हयन्यांनी हाचें घर जाताना हो नदीर उदक कालें तें सिमेंट न्ही हें करून क्युरिंग म्हणटात न्ही. आज हांव येना. तुमी खंयच्या दुसऱ्या पाद्राबागे आपया तुमकां मागण्याची गरज ना. पंचलोहा घालतात न्ही पुरो. ती म्हणाली घालूं जोगी ना घालूंक ना. तुमी घालना जाल्यार हांव घर भायसर येता. ना फादर घालना म्हणाली. आमी खंडीत घालना जायत म्हणून हांव गेलो बेसांव घालें आनी पंचलोहा आपल्यानी घालूं ना. 8 म्हयन्यांनी घर जालें. तितल्यार ह्या घरा हांव पाटी आयलो. विचारलें ह्या घरा कितें म्हणी जालें गी तुका घाली तुजो पाटीचो गणो मोडलो मात न्ही 3 वर्सां लागलीं. घालें म्हणी जालें गी. तो म्हणलो म्हाका एक्सिडेंट जालें. म्हज्या आवयक पिडा आयली कितलीं अनवरां आयलीं. हांवें सांगलें तर आमी मागीचे म्हण त्या दिसा हांवें मागलें आनी मागणें करना. हांव फाटी येतना हो घरचो एकलो तांचो भुरगो करना शिकतालो लाफींग बुद्दान आयलो भितर तो. मोगाळ भवानी म्हणी हें सगळें घरा दवरलां आनी असलें आमी घरांत कोणे कोणे कालें पितीसपणा हें पुराना
दिसाचो म्हयन्याचो काळांचो वर्साचो आचार चलयता सांबाळ म्हणटा मुखार वास तांचो आचार चलयता सांबाळ म्हणटा गलातकारांक ताणें एक उतर वापरलां तुमी मूर्ख गलातकारांनो यू फुलिश गलेशियन्स शब्द वापरला तुम्ही पळया सांबाळ म्हणटा तुमी तुमचे खातीर तुमचे खातीर हांवें काडिल्ली वावंट व्यर्थ जाता म्हणून म्हाका भेद दिसता म्हणटा सांबाळ कितली इगर्ज न्ही ताणें घडल्यो गलातकारांच्यो एफेसकारांच्यो कोरिंथकारांच्यो कोलोसायकारांच्यो सुमार 13 पत्रां सुमार एक 7 ताणेंच बरयलीं कितलो वावंट ताणें काडिल्लो पूण आतां गलातकारां म्हणटा हांवें काडिल्ली वावंट व्यर्थ पूण मगाळ भवान म्हणी तें गलातकारां बरयल्लें सांपरो पूण आमकां कितें जाता आज भक्तांक म्हळ्यार कातोलिकांतय भावार्थ समानांतले वरवीं हें कितें पितस्पण करतात तर देवाची कृपा देवान धाडची तांकां मेळना आमच्या घरांनी वळना आज पळया कोण पितस्पण करता तांच्या घरांनी वळना देव कृपा धाडता देव बेसांव धाडता देवान जेजू तें कृपे वयर कृपा जोड दिल्या पूण त्याने धाडची कृपा आमच्या घरांनी वळना पितस्पण केला सैतान एका कुशीन आमचो संबंध तुटोवंक पळयता पूण हे खोटे आत्मे कितें आमी करनासाव आमी आत्म्यांक लागीं करनासाव खंयच्या आत्म्यांक खोट्या आत्म्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें करिनाय देखून कुर्डी पातयेनी सोडा आनी एक नंबर आनी एक कितें आसा 2115 2115 आनी एक आसा सॉर्सरी म्हळ्यार कालें सॉर्सरी म्हळ्यार परक्या देवांचो आदार सोदचो आनी आमी वेचें असल्या जाग्यांक असल्या मनशां सरशीन वचून गालें करचें खंयचें देवाचें उतर पळया कालें किर्तन 16 चवथी वळ साम 16:4 किर्तन 16 चवथी वळ पळया परक्या देवांचो आदार सोदचो भावार्था गडगळ परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पळया पिवण अर्पणाचे रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना वतिना तांची नांवां म्हज्या वंटाचेर तांची नांवां म्हज्या वोंटांच्या केदींच घेवचो ना हांव घेना परक्या देवा फाटल्यान वेतले कश्ट वाडयता मल्टिप्लाय देयर सॉरोस मोगाळ भवान मेनी कित्याक अशें जाता आमी देवाचेर दीश घालना साजे सैतान आडपाय दिवंक बरो ओडणी तो ताचें काम करूं आमी आमचें काम करया देवा तें घट्ट रावया पूण पितस्पण आनी हें परक्या देवा फाटल्यान वेचें सॉर्सरी हें समानी आतां परक्या देवा फाटल्यान वेचें आतां नंबर वाचता हांव इल्लेशें तुमच्या समजून एक न्ही आज तुमी बरें कर नायक घेतात देखून हांवें बरें करून वाचुचें तुमकां सांगिचें आज आमी सांगिना जाल्यार बरें न्ही आमचें काम सांगचें आनी हें कळाचें हें देवाचें आतां CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिकचें काल म्हणटा पळया 2115 देवाक ताच्या प्रवाद्यांक भक्तांक फुडारा विशीं उगडापान करूंक जाता खंडीत सांगतात पूण तरी पूण सारक्या क्रिस्ती मनोभावा प्रकार साऊंड क्रिश्चन एटिट्यूड सारक्या क्रिस्ती मनोभावा प्रकार काल गरजे फुडारा विशीं सर हुस्को गरजे बायली कंत सोडची गरज कंत करनाकात फुडारा विशीं कालें आपल्याक काम मेळटा की सैरीक मेळटा की तें जाता की हें जाता की देखून ही कंत हुस्को गरजे भायर करची न्ही तीर बरवसो दवरून देव वदाक सून दितलो म्हणून पातयोंक आमी मुखार सरचे देव फावो करतलो आज न्ही तर फाल्यां देखून देवाचेर दीश घालया आनी मागया आनी देवाचेर पातयोंक इन्कार करचें आपली जबाबदारी सांडची देखून आमी कितें करूचें फुडारा विशीं जाल्यार काली तुमकां आतां काम मेळना भुरगीं जायना तें खंय हांगा विस्तार करून आनी पिडा बरी जायना विस्तारूंक करूंक वचचें न्ही ताच्या बदलाक आमी आमकांच देवाच्या हातांत समर्पण करचें एंट्रस्ट युअर सेल्फ इन टू द लविंग हँड्स ऑफ गॉड देव आमचो मोग करता देवान ताच्या पुताक दान सोडयला आज तो देव पवित्र आत्म्या आमकां आमचें तें जियेता देखून देव पुरो 1 John 4:4 देवाचें उतर म्हणटा तुमचे थंय जियेता तो आत्मो ह्या संवसारांत आसच्या आत्म्या प्रास बोळादीक तुमी भुरग्यांनो देवाच्या घराण्याची कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेलेली पळया देवाचें उतर कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसार सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बोळादीक येदो व्हडलो देव आसा तो ताच्या आत्म्या आमकां आमचे थंय जियेता बावडता आमकां आमचे थंय जियेता आमकां एक बरो संबंद आसा पुरो मागणें करा
मागणें बोवाळ करा वैयक्तीक मागणें कुटुंबाचें फिरगजें सांगाता म्हणून तुमी मागता पुरो देखून हेरां देवा फाटल्यान थंय हांगा वचनाका आतां तांकां खालें तूं देवाचे फाटल्यान वेचें म्हळ्यार थोड्यांनी हात दाखोवचे पामिस्ट्री लक्षण आनी हें पेपरांनी वाचचें आयतारा आसता वारा भविष्य वारा भविष्य कितलीं जाणां वाचतात आनी थोड्यांनी काल हॉरोस्कोप पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी नंबर्स नक्षत्रां एस्ट्रोलॉजी रेकी प्राणीक हिलींग आतां हांव मुखार येता तुमी म्हाका घालें हें म्हणोंक पुरो आपोवंक पुरो म्हाका मस्त जाणांनी म्हळां वो घालें फॅनेटीक म्हणून फॅनेटीक म्हळ्यार घालें फॅनेटीक म्हळ्यार इल्लें स्ट्रिक्ट फॅनेटीक पूण एक मात कोणी लुनॅटीक म्हणून हे दोळ देवाच्या दयेन कृपेन जावना सोमा आसा हांव देवाच्या कृपेचेर पाती येता फाती येवन ची येता घालें म्हणून कोणीय घालें म्हळ्यार जायना हांवें म्हणचें थोडी म्हजेच हें आसा म्हजे सवय आसचे म्हाका वा म्हजे सवय न्ही म्हज्याच मेळाचें म्हाका म्हणा कित्याक हें सगळें थोडी आमी पळयता इगर्जेंत वा आमच्या संस्थेनी आसता ताणी म्हणचें हो फॅनेटीक हांवें सांगलें फॅनेटीक रायट टिचींग हांव समाज शिकोवन दिवचो वा हे शिकोवन ही शिकोवन समजून ती वारोवन पळोवन आनी आज मस्त वर्सां उपरांत संप्रो इल्लेशें देवान आमकां शिकयल्यान ताच्या कृपेन म्हजें कांय ना देवान शिकयल्लें हांवें दिवचें आनी देवान जेजू थंय सक्कड केला जेजू पुरो म्हणून जेजू घट्ट धरून जियोवचें दुसरें कांय नाका हांवें पयलें मस्त केल्लें जेजूक सोडून हांवें हिंदुस्तानी म्युजीक केल्लें 2 वर्सां म्हजो ताळो 2 वर्सां ट्रेनींग केल्लें न्ही देखून डिवायनाक आयल्या उपरांत 2009-2011 म्हजो ताळो काडलो देखून आज म्हाका जो ताळो आसा तो ताच्या कृपेचो मात्र हांवें ट्रेन केल्लो गेला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एक स्टेप हांव मुखार येता तें रेकी प्राणीक हिलींग हॉरोस्कोप बाबास मुनीस माट मंत्रां तें पुरा करचे ह्या जाग्यांक आमी वचना गेल्यार मागीर देवाची कृपा आमकां मेळना हे कळकळ जाता परक्या देवा फाटल्यान वेतले कश्ट कालें करतात वाडयतात चडतात मागीर तुमकां कश्टां वयर कश्ट मगळ भवानी म्हणी ह्या संगतीक आमी हे कोण आमी थंय कोणा कडेन विचारूंक वता ते चिल्लार न्ही ते एक आत्मे वापरतात खंडीत तांचे सकी सांगिनात ते आत्म्याच्या आदारान हें पुरा करतात देखून आमी थंय गेल्यार आमी देवा थंय आसा जे देवा थंय हे पुरा कोण ते सैतान जावं दी खोटे आत्मे जावं दी कोणी रचणार न्ही ती पुरा रचना वय की न्ही कोणें रचलें तांकां देवान पूण आज देवाचे रूप राटून ते खोटे जाल्यात देखून ते रचणार न्ही दे आर नॉट क्रिएटर्स ते पुरा क्रिएचर आमी रचना न्ही देवाक रचणाराक काल जायचे पूण सैतानान जावना खोटे आत्मे जावना ताच्या पक्षेन ते आसात देखून आमी तांचे पार्थ घेतल्यार आमी देवाच्या कृपेकच गडकळ घालता देखून अशें वचून दुसरें थोडे आमचे प्रॅक्टीस आसात कालें प्रॅक्टीस करतात भलायकी ते म्हणून योगा भरतनाट्यम ते हे मेडिटेशन करून हे आमकां जेजू थंय व्हरना सगळें आसा म्हणजे हांवें सांगचें न्ही बायबलांत मात्र न्ही थोड्यांनी दुसरें करचें कोलोसकारांचें पत्र वचवर 2:8 वळ काड 8 मागीर 16 वळतान वसा सगळें 8 वळ एम्प्टी फिलॉसॉफी योगाची फिलॉसॉफी घालें वचूना तुमकां तक्कडांनी भलायके खातीर म्हणून करूंक सुरू केलां भलायकी कोणाच्या हातांत देवाच्या हातांत योगा केल्ले एक्सरसायज केल्ले मेल्ले आसात न्हय फोंडा पर्यंत मात्र फोंडा तावन वयर वरचें जाल्यार कोणायकी जायना देवाक मात लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेक आनी पोकळ तत्वशास्त्राक कोणेय तुमकां बुलायन अशें सत्राय गया हे सगळें पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ जायना नॉट फ्रॉम क्रायस्ट हें क्रिस्ता थंय व्हरना देखून हांवें मत येवचें इतलें क्रायस्ट सेंटर्ड स्पिरिच्युअलिटी क्रिस्त पुरो
ख्रिस्त देवान धाडलेलो एकलोच पूत ताणें आमकां सोडयला जीव दिला ताच्या आज कुडी रक्तान आमकां जीव ससनाचो जीव आसा कुरपे वयर कुरपा आसा पुरो हे नाका कोणायकी भलायकी समाज सांबाळीचे जाल्यार बरें कर न्हिदा राती 11 ते 5 वरां न्हिदा बरें एक जेवण जेवा जाता जाल्लें मात्र जायनातलें कांय नाका दुसरें एक बरें व्यायाम करा एक अर्दें वर चला सकाळीं उठून वा सांजे चला एक्सरसायज मागीर एक बरी चिन्नां आटया मोत आमची डस्टबीन न्हय बरी चिन्नां बरी भलायकेची चिंता भलायकेची चिन्नां आनी मागणें आसा करा मागणें आसल्यार बरी चिन्नां देतात प्रेज द लॉर्ड दुसरें तें वॉट्सॲप आनी पळय आसा पळय तें बंद करा इंटरनेट तें आसा भे सगळ्यांनी बे आनी तेंत आमी कालें करचें फॉरवर्ड करचें नेगेटीव कोणाक मारलें तेंत दिलें आनी आतां आनी एक फिल्म आयलां पळयलां गे तुमी कांतारा कितल्या जाणांनी पळयलें हें पुरो आत्मे वापरून केलां म्हाका कोणें सांगलें एक दीस बारी बऱ्यो आसा बारी हिट म्हणून तें नांव आयकतना देवान म्हज्या मतीन घालें वचनाका तें फिल्म तुका न्ही जेन्ना आमी देवा थंय आसा देवाचो आत्मो आमकां चलोवन व्हरता खंयच्या जाग्याक वचाचें कालें पळयचें करून वचो सगळें देव सांगता देखून आज आमी हें पुरो करना आज आमी आमकांच कश्टार केलां देव आशिर्वाद दिना म्हणून न्ही देव आमकां बरें करना म्हणी देव खंडीत बरें करता देव पिडा दिना देव आमकां सोडयलेलो पातकां पिडा शिडा सकड काडिल्लो बॅग घालना बरें एक सुडकेचें आशिर्वादाचें कुरपेचें जिवीत जाता पूण आमीच संवसारी जानवाय लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडली शिकोवन आनी घालें 16वी वळ जावन वा 16वी वळ आतां पळय देखून तुमच्या खाना पिवना साबत पेस्ता आमास पुनवे कालें तें आमास पुनवे विशय आमास पुनो आचरणा विशय थोड्यांक आमास एक सुरू जाता काय सक्कड बायबलांत आज पळय देव कितलें उतर दिवन आसा एवरीथिंग देवान एकच एक फातोर ही हॅज नेवर लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न तुमची कली जावालां आसात सगळे बायबलांत आसा हर एका सवालाक बायबलांत जाप आसा मोगाळ भावांनी बेनी देखून देवा थंय आसतना घट्ट रावा भावार्थान घट्ट जाया भावार्थाक सोमा वचना काडा असली फिलॉसॉफी योगा खंयच्या शब्दांत हांव येता कोत्ताय युच म्हणलो शब्द युच म्हळ्यार युनियन विथ गॉड जे कितें आसना तूं करताय ते आसनास केल्ले निमती तुवें देवा थंय एक जावीत म्हणून योगा शिकयता फिलॉसॉफी तुवें केलें तुवें हें प्रॅक्टीस केलें जाल्यार तुजो आत्मन गेटिंग युनायटेड विथ ब्रह्मन म्हळ्यार तुवें कितेंय केल्यार तूं देवा थंय एक जाताय म्हणून मोगाळ भवान विनी क्रिस्तांव समर्थ शिकयता आमी कालेय कर मागणें कर रितीर कर वा कालेय मेडिटेशन तेंबरा कर आमी देवा थंय एक जावंक जायना देखून आमचो देव इज ए पर्सनल गॉड इज ए पर्सनल बीइंग देखून आमकां जायनातले देव आमचे खातीर मनीस जावन आमकां ताणें ताच्या सैमान भागीदार केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देव मनीस जावन आमचे खातीर ताणें हें केल्लें आमकां देवाच्या सैमान भागीदार केलें आमकां ससान जिवी जोड दिलें देखून ताणें जोड दिल्लें आमी आज भावार्थान आपणायचे थ्रू ग्रेस बाय फेथ दुसरें कांय ना आमी भावार्थान पातयेचे आपणायचे देखून आमकां कोणायकी आमच्यान सर्गाक वचोंक जायना सर्ग देवाचें जालें देखून आमी भावार्थान आसचें भावार्थान जिवचें देखून आमी घालेय करून एक जावंक जायना पूण तें देवाचें देणें आमकां दिलां तें आमी घेवचें भावार्थान कांय तरेचें मिसा घेया बरें कर मिसान वांटो घेया जेजू ताची कूड रगत दिवन आमकां नितळ करता मागणें करा आनी बरें क्रिस्ती जिणी जेया ही पुरो समजून बायबलांत सगळें हें पुरो कान घेया हें नाका देखून असलें पयस करा धाकटेर सांगतात वय हांव जाणा धाकटेर भलायकेक म्हूण सांगतात धाकटेर तुमचे आत्मीक डिरेक्टर न्हय दे आर नॉट युअर स्पिरिच्युअल गायड्स धाकटेर सांगूंक बरो ती तांची जानवाय धाकटेर भलायकेक म्हूण सांगतात पूण कोणी धाकटेर आत्मीक रितीन तुमकां पाद्रा भाशेन घेवचें कम टू द फादर
फादरा पर्शिन वसा विचारा हे सोमागी फादर बावडताक सोमावेतागी देखून डॉक्टर्स आर नॉट युअर स्पिरिच्युअल गायड धाकतेर वखद दितात कुडीक कोणी आत्म्याक दिनान दितात गी खंयचो धाकतेर आत्म्याक वखद दिता हांव येता एकलो मात्र जेजू देखून जेजू पुरो देखून जेजूक सोन हेने तेणे वचनाकात देखून आज कोणी आमी खंयचेय पितीसपण थोड्यांनी हें तें खावचें त्या ह्या जाग्याक वेचें तुमच्या घरांनी कोणी मागोवन येतना तुमी काणीक दिली जाल्यार ती काणीक कित्याक म्हळ्यार मंगळ भवानी बीन आतां हे विशय हांवें सांगितले जाल्यार वेळ जाय इल्लोसो वेळ काडया एक 10 मिनटां काडया इल्लोसो वेळ आतां हे आत्म्याचे विशय कितें म्हणल्यार म्हाका ब्लॅक बोर्ड आसलो जाल्यार हांव तुमकां सांगता आत्म्याच्या संवसारान रेलम वर्ल्ड स्पिरीट वर्ल्ड तातूंत अशें आसा तातूंत अशें देव मात्र बरो देवाक सोन्न आनी एक बरो आत्मो ना आसा गे देव रचणार देखून इंग्लिशान ताका बिग जी बिग एल म्हण घालतात तो मात ताचे सकयल सैतान आनी खोटे आत्मे आसात हे सैतानाचें काम तुमकां हांवें सांगलां तो देवाचेर उपराडला ताका सकला घाला तो आज आमकां आडवटेक ओडता पूण आमी भिवूंची गरज ना आमी देवा तें आसल्यार जाल्यार हांगासर खोटे आत्मे तिसरे अंतर आमी आसा आमी मनीस आमचो संबंध कोणा थंय देवा थंय सैताना थंय आसा गी ना सैतानाक इडें दिल्यार सोन्ना राग दवरून आमी आसल्यार मोसोर थंय 7 शिंगांनी अंकार राग मोसोर आबलेस कामातुराय आळसाय पोटारपण हे सगळें आसल्यार इडें दिल्यार सोन्ना आसो तर सैतानाचे विशय तसो ताणें आड पांय दिवचो तुटोवंक पळोवचें पूण हांगा खोटे आत्मे म्हळ्यार हे कोण हे सैतानाच्या पक्षेन आसात ताच्या राजा खातीर वावुरतात पूण हे पुरा ल्हान ल्हान आत्मे ओडले न्ही ताका आमी कन्नडान म्हणटा दे आर इंग्लिशान म्हणटात डिमन्स म्हळ्यार देवगळू देखून तांचो आदार आमी केदाळ वचचें पितीसपण केल्यार वा परक्या देवा फाटल्यान वचून ह्या जाग्याक तांचे जशें वचून विचारूंक आनी केल्यार हे आमी थंय वता देवाचेर आमची दिश्ट आसा जे पूण आमी तांकां इडें दिता ते वेळा क्रिस क्रॉस म्हळ्यार देवाचेर आशिल्लो विश्वास आज ताच्या बेसांवांक कुरपेक आमी सडकळ घालता देखून अशें करिनाय हाका आनी एक विशय एक खोटे आत्मे तांकां आमी इवल स्पिरिट्स म्हणटा डिमन्स ते कालें करतात ते आमच्या रगड्यांक येनात पूण आमी तांचो आदार सोदल्यार मागीर आमकां सोडनात मागीर आमी तांकां जेजूच्या नांवान बंदी करचें पडटा देखून हाका डिलिव्हरन्स म्हणचें आमी डिलिव्हरन्स देखून आतां हे केदळा आमच्या रगड्यांक येता वा आमी कशें तांच्या हाताखाल वता थोडी बडी कितें जाता की म्हळ्यार हांकां ह्या आत्म्यांक कालें आसा की म्हळ्यार ते टेरिटोरियल म्हळ्यार तांकां तांचोच जागो तांचोच लोक तांकां तांचीच पुजा मेळटा तांकां कालें करिचें की म्हळ्यार वर्साक एक पावटी कालें करिचें पुजा करिचें तांची वॅलिडिटी 1 वर्स तांणी भियान करचें भियान देवाक आमी लागीं सरतना आमी भियान लागीं सरना देवाचो मोग बावडटान मोगान न्ही गे मोगान गे मोगान खऱ्या देवाक मोगान आमी करचें मोगान आराधन मोगान बावडटान आमी लागीं सरजिल्लेंच भियान न्ही देवाचें बें बरें बें पूण ह्या ल्हान ल्हान आत्म्यांक ते भियान देखून तांकां खुशी करिचें तांकां खुशी केल्यार ते बेसांव दितात तांकां खुशी करिना जाल्यार कालें करतात मारतात आनी तांकां खुशी करिचें आतां देवाक खुशी करिचें म्हणून ना आमी देवाक आराधना करतना मागणें करतना वा स्तुती करतना देवाची उडवीक चडना ही इज गॉड बाय हिमसेल्फ तो एकलोच रचणार पूण हांकां खुशी करिना जाल्यार ते सोडनात देखून मुगाळ भवानी बेनी एक विशय बरया हांगासर बरया तुमचे कडेन आज हांव उलयतां बावडचो विशय जेजून सक्कड केला न्ही हांगासर पळया देव आत्म्याच्या संवसारान देव म्हळ्यार गॉड एकलोच हो रचणार आकाशान आनी एक देव ना रचणार ना आतां दुसऱ्या अंतर आसात हांगासर हाका आमी म्हणटा सैतान रचना देवान रचल्लो ताका पूण देवाचेर उपराटून खोटो जाला हांगा आमी म्हणटा इवल स्पिरिट्स म्हळ्यार हे खोटे आत्मे कोण सैतानाच्या पक्षानंत आसात पूण
देवाचे रूप राडल्यात खोटे जाल्यात आमी मनशां आमी म्हणटा ह्युमन्स आमचो संबंध देवातय वय गी आमची दिश्ट आमी कोणाचेर घाल्या देवाचेर घालतना आड पांय दिवचें कोणें सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक इबाडूंक वो तुटोंक पळयता ताणें प्रयत्न केल्ले आसा आदांव आनी एवेचेर जिखलो जेजूचेर जावना मोरयेचेरय जावना आमचेर आमकां झुजो वा तुटोंक येता पळयता पूण आमी भियेचें म्हणना देवा थंय घट्ट जाल्यार सैतानाचेर आमी जैत वरयेत पूण हांगासर हे आमच्या रगड्यांक येनात पूण आमी केदळांचो आदार सोदलो पितिसपण परक्या देवा फाटल्यान सॉर्सरी आनी दशन्स आनी एक विशय आसा आनी एक येस स्पिरिटिजम म्हणटा हांव स्पिरिटिजम म्हळ्यार कालें मेल्ल्या आत्म्याक आपोवचें थोडीं जाणां मेल्या उपरांत तांच्यो वस्तू घरांत दवरतात वय वापरल्यार व्हडणी पूण तशेंच दवर मागीर म्हणटात फादर तो येता फादर मंगळ भवानी बिनी थंयसर कितें जाता की म्हळ्यार तूं तशें दवरून एक किडें करून दिताय हें पुरो देखून असले संगती पयस करचे नो फिजिकल टायस इमोशनल टायस स्पिरिच्युअल टायस खंयच्याय तरांनी अवकाश करून दिनाय पूण न्ही जियेतना बरें करून जियेया मोगान जियेया पूण तो मेल्या उपरांत ताचे खातीर मागीर ताका घट्ट धरून जियेचें म्हणून ना सड्ड म्हळ्यार एक कितलें दूख आसल्यार एक 6 म्हयन्या उपरांत तें दूख वचचें वचना जाल्यार मागीर ट्रिटमेंट करून घेवचें थोड्यांक जायना पुरो दवरलां वापरनात तेंत पुसून आनी बरें दवरतात कटलें ताचें वस्तू सोडा ताका इडें करून दिनाकात देखून स्पिरिटिजम इज बॅड तुमी जाणात सामुएलाचें पयलें पुस्तक 20:8 साऊलान तशें केलें वय गी साऊलान ताकाच वेस पांगोर वचोन मेल्ल्या आत्म्याक आपयलो कोणाच्या मेल्ल्या आत्म्याक आपयल्लें सामुएल आयलो सामुएल वयर तो मेल्लो आनी आतां सामुएल वयर येवन म्हणलो म्हाका काल्याक आपयलोय तुवें म्हाका आपयलोय न्ही फाल्यां हांव खंय आसा पळय थंय आसतलोय आनी मेलो साऊल रायट वचा घरा वचून वचा थोड्यांनी मेल्ल्या आत्म्याक आपोवचें आसा हांव जाणा थोडीं स्टुडंट नर्सींग आनी घरचीं वात पेटोवन आपयतात एग्जामाक कॉलेजीन चलता हें आनी थोड्या भुरग्यांचे गेम्स आनी चेक करा परचे पयरे एकल्यान चेडूं म्हाका कंगनाडी आस्पत्रेक आपयलो हें चेडूं 16 वर्साचें एक सिरियल पळोवन ताचें सिरियल खंयचें कोत्ता आज भुरग्यांची सिरियल आनी चेक करा खंयचे पळोवंक सोडनाकात ते हॅरी पॉटर आनी पळयल्ले आसात स्पिरिट्स म्युजीक चेक करा मेटालीक म्युजीक तें हे सक्कड म्युजीक समावसना आमकां थोडे सिरियल्स न्ही बरें देखून तुमी थोडे बडी वडिलांचो पळयतात आनी हें चेडूं स्ट्रेंज थिंग्स खंय कोणेंय एक लिंक धाडलें आनी पळयलें तातूंत 16 वर्सांचें एकलें कॅरेक्टर आनी हाची प्रायस 16 वर्सां हे शिरकोन आतां वयरता आनी घरा वचून थंय टेरेसांत उडोवन थंय हांगा पप्पाक मारतात मम्मीक मारतात म्हणून भियान आसलें आनी आस्पत्रेक दाखल केलें 3 म्हयने आस्पत्रेंत आवय बापाय रडतात देखून सक्कड आमच्या बावार्थाक समावसना देखून हांगासर गरज आमचो बावार्थ देवाचेर सैताना आडपाय दिवंक पुरो सैतानाचेर जैत वरा पूण हांगासर आमचो आदार सोदिनाकात एक पावटी हांगासर आमी हात घालो जाल्यार आत्म्याच्या संवसारांत सुलाभ ना मागीर ते पाट सोडनात देखून हे आमकां ल्हान राज देखून तुमी वाटेर येतना आतां रातीन दिसाना फाल्यां दिसाक फाल्यां सगळो आयतार हांगा पेस्त आसा न्हय फाल्यां पेस्त न्ही जाल्यार उपरांत एक फाल्यां येंत विशय मुखार वचा येतना थंय बरयलां श्री क्षेत्रा म्हणून वय गी क्षेत्रा म्हणून बरयलां गे क्षेत्रा म्हळ्यार टेरिटरी एका जाग्याक एक भूत आसतात तसल्या जाग्यांनी तुमी आसतना तुमचे कडेन विचारून येतात वय गे आनी तसल्यांक तुमी काणीक दिले जाल्यार चिंत्या तुमचें घर
तुम्ही काणीक दिली जाल्यार हांगा तावन कली काणीक तांणी मागोवन येतना तुमी पयशे दिले, फुलां दिलीं, पिंगारी दिली, शिरत्यो दिल्यो आनी हें तांच्या आचरणाक गेलें जाल्यार ते कालें करतात येत मे कोणें दिलां म्हूण तांकां कळना खंयच्या जाग्यार तावन आयल्या कित्याक ते जाग्याचे तांची बाउंड्री एक्सटेंड करतात देखून कोणा जावन आयलां पळय मागीर तुमकां सोदून येतात देखून तुमच्या घरांनी सोरोप येता जावंक गो मागीर तुमी कितले मागल्यार देव अशें हात वयर सारता आनी म्हणटा म्हाका कांय करूंक जाय. आमी देवाकच ताच्या कृपे कडेन घालता. मस्त जाणांनी गेल्या देखून थोड्यांक आज काम मेळना, थोडीं काजार जाल्लीं भुरगीं जायना, मस्त बेसांवां आनी हाका म्हणचे आमी शिराप. These are curses. पयलो उपदेश मोडला निजा देवाक मान दी. मग तुम्ही जाणान की 2 उपदेश आमी बरेकन सांबाळीचे जाल्ले 2 उपदेश खंयचे ते एक निजा देवाक मान दी. देवान ह्यो उपदेश मोडल्यार पुरा बेसांवां गेली आमची. द्वितीनियम 28:1-14 आशिर्वादां आसा. आशिर्वादां 1-14 ही सगळीं आशिर्वादां आमी उपदेश उतार पडल्यार आसा पूण जेन्ना हांगासर उतर पाळून गेले चोक्कड बेसांवां गेली देखून थोड्यांक काजारां जायनात, काजारां तुडतात, एक्सिडेंट जावची, एक्सिडेंट प्रोन, पिडा देंवन येवची, ही प्रलक्षणां आज मस्त जाणांक मोगाळ भवान बीन आमी पळयता कुटुंबां नास जातात. एका घरा वर्सा कालें 6 म्हयन्याक एक पडीन जीव गेले, 3 जीव हांव सांगता तुमकां. एका घरा पयलें ताची बायल सरली, 6 म्हयन्यांनी आवय सरली, 6 म्हयन्या उपरांत बापूय पिडेन पडलो. आतां बापूय पिडेन पडटना म्हाका खबर मेळ्ळी पूण हांव नातलो, गांवांत नातलो, खंय हांव बैला गांवां गेल्लो आसा. हांवें सांगलें ह्या कुटुंबाक वसा 6 म्हयन्याक एक पडीन जीव येतात तांकां सांगा जेजू पुरो, जेजू जिवीत दिवंक आयला, ताणें जिवीत दिलां आमकां. जेजू घट्ट धरून तांणी पाटयेचे कालेंगी जावन आसा हांगासर, कालेंगी जालां खंडीत पूण तांकां कुमो करा म्हणून हांवें सांगलें पूण कोणी तांकां कांय समजून येनातली. जावं पुरो एक पाद्राप आहलो, एसुडी पाद्राप, तांच्याच कुटुंबाचो वो दादलो पाद्रापाक घेवन पिरगस पाद्रापाकडे गेलो. पिरगस पाद्रापाकडे वचून वो मनीस ताची बायल आवय गेली आनी आतां बापूय पिडेन पडलो आनी पाद्रापाकडे म्हणलो फादर म्हाका वाट दाखया, म्हज्या घरा 6 म्हयन्याक पडून जीव वचून आसा, 2 गेल्या, 3रो जीव वेसो आसा. फादर सांगा म्हाका कुमो करा, तुमी करना जाल्यार हांव बोटां दर्शन वता म्हणलो. पाद्रापाडे पाद्राप म्हणालो कालें करचें कळोना तूं वच म्हणालो. पाप बावडो बोटां दर्शन गेलो. बोटां दर्शन येतना बोटान म्हळें तुज्या घरा जीव वचोंक तुज्या भावान गेला म्हळें. भाऊ सांगाता आहलो तांणी तशें सांगचें प्रेज ते तशेंच सांगतात. मागीर एका मोगाळ भावान म्हळें कोणें कालें केल्यार हांवें म्हणचें तुमी तुमच्या भावार्थान घट आसा जाल्यार कोणेंय कालें केल्लें लागाचें म्हणना, लागना. देवान सोडल्यार मात लागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून भिये नाका कोणेंय कांय केला म्हण, कोणेंय कांय केला म्हण दुबाव करच्या बदला तूं कालें करताय पळय, तुज्या भावार्थान कितलो घट आसाय पळय, तूं पयलें घट जा. जेजूचेर घट्ट पातये, जेजू थंय कुरपे वयर कुरपा आसा, जेजूक सोन्न दुसरें कांय करनाका. घट्ट पातये जेजूचो हात तुवें धरलाय सोडनाका, तूं हात सोडनाय जाल्यार कांय जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून हांगासर ताका आतां तो बोटान गेलो, मागीर बोटान घालें गे केलें गे माट काडून आनी वचोन बापायच्या तोंडान घालें पावडर आनी घालें उदक आनी घालें गे ताची पिडा मेळ्ळी गे बापूय मेलो. 3 जीव गेल्या उपरांत हांव गांवाक पावलो. पाद्रापाडे म्हळें फादर तांच्या घरा हांव येता म्हळें. हांव येता, हांव तांकां सांगता आनी तांच्या घरा जीव वचोन उजो, कित्याक जेजू आयिल्लो जिवीत मेळोंक बरोवन ओम तुज्या मापान आय वील गो. आनी हांव गेलो, बापूय आनी पूत दोगूच बसल्यात, 3 जीव गेल्ले. हांवें वचोन तांकां सांगूंक जाता बटन हर्शन गेला, तें गेला, हें गेलां, तुमकां कांय म्हणून हांवें पुरो आयकलो. आनी म्हळें ते म्हणाले फादर आमकां कोणेंय वाट दाखोवना, देखून आमी गेल्या. हांवें सांगलें तुमकां गुन्यांवकार हांव करना, जेजू कोणायकी गुन्यांवकार ताणें करूना, देखून फाटीं येया.
पदरापाक बुक्षिया जावं बरो पदरापाक ती समजोनी नातल्ली पूण तुमी गेल्ली वाट सोमाना खडया तांकां खूब सार करा म्हळें म्हाका भगवान म्हणी देखून हो विशय गरज जर तुमी कोणाक एक काणयेक दिल्या हें तें करनासता तर बेगीन फाटीं येया नाजाल्यार हें उरा जाल्यार तुमी गेल्या उपरांत तुमी वळखोना जाल्यार हें 4 तकल्यांक देंवन येता तुमचीं भुरगीं भुरग्यांची भुरगीं 4 तकल्यो कसरतात डोंट डू इट देखून एक सवाल हांव वाक्यर करतां वडिलांनो मलगड्यानो बवडतान घट्ट आशिल्ल्यानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक कालें सोडून येतात बेसांवगी मलदिसांव चूस आजवीन सोन करा तुमी कोणाचेर दिश्ट घाल्या कोणाक घट्ट धरनासात आनी हें सोन आनी एक करनाकात नाजाल्यार कश्ट जाता फाटीं येया अखेर करता फाटीं येवची वाट 5 संगती करीचे 5 पॉयंट्स आमी भावड्च मागतना सैतनाक पाठ करता म्हळ्यार सगळ्या करण्या आनी बुलोवनय ते दळय आमी आतां सैतनाक वा कोट्या आत्म्याक आमी इडेन दिलां तर ते हें कर ते माट मंत्रां पेदिसपना ते हें पुरा घालें खंयचेय आनी तांणी दिल्लें आमी केलां तर प्रसाद तीर्थात वचून आनी तांकां वचून नमस्कार केला देवळाक वचनाका म्हूण कोणीय सांगिनात अशें पूण तुमी वचून कालें करतात वचना जाल्यार बरें हांव सांगता कित्याक वचना जाल्यार बरें एक परिस्थिती आमच्या जिवितांत येता जाल्यार कोणीय तुमकां ये म्हणून सांगता जाल्यार ती परिस्थिती तो अवकाश देवाक साक्ष दिवंक वय की न्ही आतां म्हाका आपयलें आमकां डिवायनानंदच आपयलें थंय लागीं एक व्हडलें देवळां खंयचें बपनाड 2018 आपयलें 4 जण पदराप आमकां आपयल्लो मनीस क्रिस्तांवचो आमी ताका म्हणलें तुज्या घरा जेवणाक आयल्या तुज्या घरा फंक्शनाक आयल्या पूण आसूं थंय आपयताय आमी हे जगी येना आमी निश्चय करता म्हळें आमी निश्चय केलो ताका म्हळें आमी येना तो म्हणालो फादर येना जाल्यार म्हाका तुमी इन्सल्ट करतात हांवें सांगलें बाबा तुका आमी इन्सल्ट करूं ना तुज्या घरा आज सावन तूं हांगा तावन फाटीं वच आनी जेवणाक आपयल्यार आमी येता बरें रांदून दी आमकां आमी जेवता पूण खंय येजे येवं नजो भावट तर रिस्केर घालना देखून येना म्हळें ताका तुमी इन्सल्ट करता म्हणून सांगलें इन्सल्ट करूं ना इन्सल्ट जाल्यार सूख जाली पूण आमी आमच्या सुमयाक ताच्या सक्रिफिसाक इन्सल्ट करना घट्ट रावल्या कंडमहालांत मणिपुरांत आज पळया त्या लोकांन सगळें उडयलां जावं बरो घर तांचे जीव गेल्यात पूण एक उगडावना ताणें घालें भावट आमच्या दोळ्या मुखार साक्षी आसात मगाळ भगवान आमकां ती गत येवना ती परिस्थिती येवना पूण येत जाल्यार कोणाक रावंक जायत गोतूना पूण आज आमी थोडे बडी बियाक लजेक आनी कावजनेक स्वार्थाक लागून आमचो भावट तिरस्कार गेला देखून पापा बेनेडिक्ट म्हणटा सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय क्षेत्रांत आमी प्रगती जोडल्या पूण भावर्थान घट आसा म्हणून आमी सांगूंक जायना मस्त जाणां आसात आज खंय आन पळया ह्या इगर्जेन इतलें कुटुंबां आसात खंय आन वेर आर दे गरज ना गरज ना जेजू म्हणटा म्हाका तुमी साक्ष दिल्यार हांव तुमकां साक्ष दितलो पूण म्हाका तुमी नेगार केल्यार हांव तुमकां जेजूच्या सक्रिफिसाक अपमान करचो नाका एकाडे बरयलां जो कोण 7 जाणां आसून जेजूक परत्यान परत्यान हें करताय जाल्यार तूं जेजूक कुर्सायताय खंय बरयल्लें 6:4 हेब्रेवाचें पत्र वर्स 7 वोळ जेजूच्या सक्रिफिसाक आमी अपमान करना देखून ह्या भावाक आमी म्हळें आमी येना ताणी आमकां कोणें आपोवना सगळीं फिरगस त्या दिसांनी तुमकां तें टीव्हीर खंय माध्यमांनी आयिल्लें जावं बरो गेलीं मिस जावन सगळांक गेलीं 2018 त्यात
वेळार केरळांत आनी आमच्या मंड्या आनी खंय शिन आवरायले कितलो लोक आवराक बली जालो आनी मेलो तांणी घालें सूख केली पूण आमचो गांव अजून उरला हांगासो जावन दी कोडयाळचो मुलकी येनेचो गांव उरला कारण आमी कांय बरी म्हणून न्हय पूण देवाची दया कोण म्हणी मागता तुम्ही मागला जावंक बरो देवान आमकां दवरला मोगाळ बाबा आनी बरें देखून आज आमी गायले न्ही निन्ना कृपे ताची दया पूण देव दया म्हणून देव आसा म्हणून आमी आमचो बावड तिरस्कार घालनाय घट्ट बावडतान आमी जियेचे पुरो साडीचे घरा वस्तू आसल्यार काडा असले वस्तू वास्तू ते हें आनी कितें दवरलां घरा सुरक्षीत करूं म्हणून सकड काडा थंय हांगा गेल्यात तर पुरो समा करा देखून फाटीं येवंक एकच वाट खंयची वाट पयलें एक सुट्टावें कुमसार दया प्लीज गो फॉर ए गुड कन्फेशन एक बरें सुट्टावें खंय गेलोय कालें केलें हात दाखयलोय की ताणें घालें दिलें खंयचें दिवळो कालें केलें आसा तशें सांगा लिपय नाकात देवाचे उतर म्हणटा जो पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण ती उसारता आनी सणटा ताका दया लभता खंडीत देव आमची दया करतलो देखून कुमसार दया कुमसार जाल्यार आपणान दुसरें नेगार करा रिनाउन्स परत्यान जेजूच्या नांवान कितें आमी केलां खंय गेल्या खंयच्या आत्म्याचो आदार सोदला तांकां आमी नेगार करीचे नेगार करना जाल्यार वचनात कुमसार जाल्यार पावना कुमसारान संबंध समा जाता देवा थंय पेल्या थंय पूण हे आत्मे सोडनात मोगाळ बाबा आनी भयणी तांकां आमी रिक्वेस्ट करूंक जायना तांकां सांगूंक जायना प्लीज प्लीज म्हजे तान वच म्हाका नाका प्लीज आनी जायना तांकां यू कॅन नॉट प्लीज देम तांकां आमी कमांड करीचे जेजूच्या नांवान तांकां फरमायचें पडटा देखून दुसरें नेगार करा तिसरें जेजूक सोमी म्हणून वळखुचें परत्यान आमी जेजूच्या हातान पडाचे तुमकां सुमी जेम्स जाकोबाचें पत्र 4:7 आनी 8 ओळ देवाचें उतर म्हणटा तुमकां सुमी खालती करा आनी काले म्हणटा जेम्स चॅप्टर देवाक तुमी खाल जाया देवसराक आड रवा आनी तो तुमचे तोंड पळतलो पळनवता देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो देखून हांगासर जेजूक आमी सोमी म्हणून स्विकार करचे नेगार करचें जेजूक सोमी म्हणून चवथें जेजूचें नांव आनी रगत मागचें जेजूच्या रगताक सगत आसा जेजूच्या नांवाक सगत आसा जेजूच्या नांवान रगतान परत आमी अभिषेक करूं आमकां आमची घरां आमचे जागे कालें सकट देवान आमकां दिलां तें सगळें सुरक्षीत करा जेजूचें नांव आनी रगत मागा पांचवें जेजूच्या नांवान रगतान सुडका सुडवण मागा समान जातात हांव निमाण याखेर करचे पयलें एक घडी दिता एक घडीत मस्सू आसात एक घडीत एका घरा म्हाका आपयलो तांकां उदक मेळना उदक सुमार एक 20 आनी 1 बोरवेलां घडलीं कितलीं 21 आज थोड्या जाणांनी म्हाका फोन करचें फादर उदक दाखयताय गे म्हणून हांव खंय उदक दाखयता पूण ह्या घराची परिस्थिती तांकां उदक नातलें पूण उदक आसा जाग्यार आसा हिंदुवांचे मापळ्यांचे आनी ते सायन्स विज्ञान आपले ते माती व्हरून टेस्ट करतात न्ही ते पुरो आयले सगळ्यांनी म्हळें तुमच्या जाग्यार उदक आहा 70, 80, 100 फूट गेल्यार आसा पूण तांकां मेळूं ना तितल्यार कोणें एका पाद्रपान म्हाका सांगलें हांकां एक कुमो करता हांवें सांगलें हळे बावडताचे विशयी कालें आसा जाल्यार देव म्हाका कळीत करी जाल्यार जर हे मिसांव देवान म्हाका दिलें जाल्यार तें म्हज्या हातान घाला देव कितेंय म्हाका सांगी हांव येता म्हळें आनी तांकां म्हळें पाद्रपाचें परमिशन घालन घे पाद्रपान परमिशन दिलें हांव गेलो सुमार एक 1.5 वर वचों आनी वचोन तांच्या घरार रिकतना एक सिग्नल दिलें देवान इल्लीशी घाले म्हणी आसा म्हणून पूण म्हाका घालें म्हणून कळोना तांचे कडेन विचारलें ये पुरो उदक दाखोवंक आयिल्लें तांणी घालें म्हणी म्हळें गे उदक आसा म्हणा जाग्यार आसा 100 फीट गेल्यार मेळटा म्हणा सगळ्यांनी म्हणा पूण ताच्या भायर घालय म्हणा गे एकलो मापळी म्हणलो खंय तुमकां नागदोश आसा तें समा करा ताका पयलें परिहार केल्यार मागीर उदक मेळटा तुमी केलें गे विचारलें बायबलांत देवाचें उतर म्हणटालें तारून शिवाक नागाक तूं मस्तिताय सोरोप इच्छु दुस्मानाचें सगळें बोळ पांय तळा घालून मस्तूंची पदवी दिल्या देखून आमी हें बरा थंय हांगा वचचें म्हणना देवाची पदवी आसा देवा थंय आसल्यान देवाच्या पदवेन वा जेजूच्या नांवान तें बंदी करयेत क्षमा करयेत समस्या आसल्यारय क्षमा करयेत
कांय आशार पाशार जाता जाल्यार समा करियेत येत मे खंयच्या तरान आमकां बादाक करता जाल्यार समा करियेत कित्याक जेजूच्या नांवा मुखार सगळे निमी मरतात सगळे देखून हांकां म्हळें तुमी केलें गे ना फादर आतां तुमकां आपयलां सगळ्यांनी म्हळें थंय वचा हांगा वचा हें करा तें करा आमी करूं ना तुमी सांगा कालें करचें हांवें सांगलें घट्ट रावा बावरदान कांय जायना कालें आसा जाल्यार पळया मागीर आमी मागया म्हळें तितलेंच आनी तितल्यार तांणी म्हळें आसूं आयलो न्ही सकाळीं काल हो आयलो नांव सांगिना ते हांवें सांगलें काल आयला जावंक पुरो ताणें टाटा करूंक आयला तो आनी येना तो खंडीत येना हांव सांगता तुमकां कशें मागचें म्हळें आनी तितल्यार हांवें सांगलें भायर या तुमची बांय आसा जाल्यार चॅक करया बांयचें उदक पळया बांयचें उदक कलर चेंज करता की वय निळशें पाचवें वा इल्लेशें केदळ जाता तर हांवें सांगलें इशीन तिशीन कालें आसा की न्हय तुमचे जागे चॅक करा म्हाका बाबा बोंतोनी घालन जाता इल्लेशें न्हिदोन पडनाकात देवाचें तर म्हणटा न्हय जागी जाया जागृत रावा सैतान गरज घालच्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून तें गोत्तू ना तो सोदून भोंवता तो ये तांचे बाउंड्री एक्सटेंड करूंक पुरो पूण तुमी क्रिस्तांवची तुमचेच खातीर मागल्यार जायना इगर्जीन येवन तुमचे खातीर मागतात घरा वचून कोणी घरा खातीर जाग्या खातीर बांय खातीर आनी म्हूण कालें आसा सकड खातीर तुमी मागतात की डोंट प्रे मागा तुमची घरां तुमचे जागे सकड सुरक्षीत करा देवाक जेजूच्या सोडवून एक हाडा आज एक विशय हांव सांगता घट्ट मतीन दवरा ब्रिंग एवरीथींग टू द साल्विफीक प्लॅन ऑफ गॉड सगळें जेजूच्या सोडवून एक हाडा घरां जागे वस्तू बिझनेस तुमचे फुलां फळां कालें आसा बांय उदक सकड जेजूच्या सोडवणेच्या योजना घडा आनी कोण घरांत जमाना बावडतान नान येनान तांकां सोडवणे घडा ब्रिंग एंड प्रे सोडवणेक जेजूच्या सोडवणेक तुमी हाडल्यार आनी मागल्यार जेजूची सोडवण तुमकां लाभता तुमच्या घरांत लाभता जाग्यार लाभता हें पुरो समा करियेत सकड आनी हांकां म्हळें ओके तुमी करूं ना काल तो आयलो न्ही व्हडनी पूण तुमी एक काम करा तुमी खंय म्हणी गेल्यात गी एकली माया आहली ती म्हणाली 40 वर्सां पयलें गेल्लीं फादर 40 जावन दी 100 जावन दी कुमसार जा म्हळें सगळ्यांचें कुमसार केलें 4 जाणां आहलीं बरें सुडावें कुमसार जाली आलतारी मुखार गेल्यां 2 बेंजार वाती पडया म्हळें बेंजार वाती पडयली आनी म्हळें आतां हांव मागणें करतां येंस मागणें कुमसार जालें मू नेगार करा जेजूक समी म्हणून वळखा जेजूचे सोडवणे काडा तुमकां तुमचें घर बांय आतां बरो घाल कोणू गाणें पुरो जेजूचे सोडवणे काडले आनी जेजूच्या नांवान रक्तान सुडका सोडवून आमी मागत मागून सुडका सोडवून मागली तांकां मीठ आनी उदक बेंजार कर दिलें कशें पेस्टनी दुश्टकाय निवारंक एक्झॉसिझम ऑफ सॉल्ट एंड वॉटर तशेंच बेंजार करचें आतां पिडा एक वोकात आनी एक जाता देखून कशी पिडा तशें वोकात देखून आत्मीक समस्यांक आमी मागोवंक शिकायचे मोगाळ बाबा आनी म्हणजे जेजू थंय आसतना मागोवंक शिकतात क्रमेन आमी मागोवंक खंडीत जाता बरें कर मागीर देखून हांगा तांकां म्हळें आतां हांव मागणें करता शिकयता हें पुरो मागणें करा म्हळें म्हज्या उपरांत तांणी केलें आनी एक हांव याजाक न्ही हात वयर करून स्तुती करा म्हळें आनी हांवें सगळें बंदी केलें जेजूच्या नांवान आशार पाशार जावं सकाळ ते नागदोशा काले आसा सगळे ह्या घडये जेजू तुज्या नांवान बंदी करता खुर्साक बंदी जाल्लो जावं तांचे थंय तुका जाय तशें तूं कर आनी ह्या घराक जाग्याक आनी हांचें कितें आसा सगळ्यांक तुजी सोडवणेची कृपा वळोवन दी कृपे वयर करपा आसा जें कितें ती करता सगळें तुज्या नांवान आनी तें तूं पदाक पावय म्हणून ताचें रगत आनी पुरा मागोवन हांव बेंजार कन्सीद आयलो आनी तांकां म्हळें 1 म्हयनो मागा सकाळीं दनपारां सांजेर दाक्तर कडेन गेल्यार 1 म्हयनो सकाळीं दनपारां सांजेर गुळयो काणगे म्हळ्यार काणगे ना काणगे जागी ना मागा म्हळ्यार कित्याक मागोवंक जायना हांवें सांगलें 1 म्हयनो मागा फेब्रुवारी 2017 तांणी 1 म्हयनो मागलें मार्चाची 1 तारीख सिंजूचो बुधवार देखून हांव ते आमची एक इगर्जा थंय नाळा म्हणले कडेन वता की बेलतांगडी उप्पिनांगडी रुटर तशी नाळा इगर्जे गेल्लो हांव खंय रतिरेक आनी हांचें घर तेनेंच बेलतांगडी गडायपत्रा कडेन मंजुट्टी म्हणलो एक जागो सीदा तांच्या घरा गेल्या 1 म्हयनो जाला आतां मार्चाची 1 तारीख सिंजूचो बुधवार न्ही उपास न्ही देखून आमी गेल्या हांव आनी म्हजो दोगी हाडल्या आनी विचारलें मागलां आंगी म्हळें मागलां बोरवेल कोंड्यांगी म्हळें कितले नंबर 22 बोरवेल एकलो उदक दाखोवंक आयला तो येवन 2 पॉयंट दाखयलो हांवें सांगलें खंयची सकत वापरताय जाल्यार नाका देवान देणें दिलां जाल्यार दी तो म्हणलो हांव कांय ना तुका जाय जाल्यार काणगेन ना जाल्यार नाका हांवें सांगलें ओडनी दुसरो पॉयंट काण गेलो मागलें तांकां म्हळें खोडा
जेजूचेर पातयेवन कोणचें 2 दिसांनी म्हळें 1 हप्तो लागलो ओके 1 हप्त्या पर्यंत कोणलें कोंडून 70, 80, 100 100 फीट येतना 6 इंचां उदक मेळ्ळें खंय तुमकां 6 इंचां उदक मेळना कोणायकी मेळ्ळें सड्ड म्हळ्यार 5 मेळना आसतलें थंय कश्ट पूण 1 इंच चड तांचें कलतेपण तितली कलती मोगाळ भवानी मेळ्ळें देखून देवा थंय दुसरें कांय ना बावडता आसा करा बावड बरवसो मोग कलतेपण पुरो देवाची सडवण आज जेजू थंय आमकां मेळटा देखून हे सगळे विशय हांवें काडल्यात आज तुमकां मातसो कितें समजवना आनी कितें समजोवंक आसा जाल्यार मगल्या दिसांनी पवित्र आत्मो खंडीत तुमकां कळीत करतलो ही विल डू इट प्लीज आस्क द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्या देखून देवाक सोन आनी एक देवना आमकां सोडवण जावन दिल्लो देवाचें घट्ट रावा तुमचीं घरां तुमचे जागे कितें सकड आसा देवाच्या सोडवणेक भेटोवन दिया तशें थंय जियेया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया घर देवावर उरलां आमी आराधन करया सुमयाक आज सगळें भेटोवया ह्या आराधनांत आमी मागया हांव तुमकां मागणी शिकयता आज शिराप काडूंक कशें मागता आनी पितीसपण कितें आसा जाल्यार ताचेरी आनी कितेंय आमचीं पातकां आसा सगळीं भेटोवन जेजूची सुडवण आमी मागया जोन घेवया दिमी घाल आराधनाचें गीत आमी सुरू करया
आमच्या खातीर संवसारी आयिल्लो मनीस कुर्सार बापाच्या कुशेखाली रचना घालो सोन आमकां सुटका सुडवण जोड दिल्लो आमची पातकां पिडा शिडा कान सैतनाक पडाव कर थोड्या आत्म्याक नास बंदी कर तरी एक शराब कान मोरनाचे बँकान मोरनाचे सैत वल्लो चिस आसाचेर दिश्ट घालच्या आमकां ताचेर पाती येवच्या ताका लागीं सरच्या आमकां तेच करपा करपे वयर करपा दिवचो आवायलान शिवीत मेळो म्हणून बरोवन तुमच्या माबान म्हणलो चिस आसका नामान करच्या आमकां आसका समी सडवंदार म्हणून पाती येवच्या आमकां तेच करपा आमचे ते मळयता यागरी आमचे ते मातमी आमच्या घरांनी वळटली आमच्या जाग्यांनी वळटली आमी कितें ताच्या सडवणेक आस पडयता आसाच्या हातांत आमी मिटोवन दिता ताच्या सडवणेक आमी समर्पण करता ते सगळें तो आशिर्वाद करता ही सुडका सोडून आमचे तें वळयता मगाळ भवानी मनी साजऱ्या दोनी हात वयर कर जेजूक आराधन करया नामान करया जेजू समी म्हणून आमी वळखूया आराधन तुका जेजू आमची बातकां बिडा कान आमकां वयर करपा जोड दिलो आज जेजू तुका आराधन सामान साव हालेलुया हालेलुया Hallelujah. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. आमी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी सगळीं उबी रावया जेजूचेर एक दिश्ट घालया ह्या सक्रमेंतान जेजू क्रोस जरा समगाळ भवानी बनी जो हांव सुवांजला वस्वर 30 आनी 7 वळ म्हणटा बापान म्हजे यादीन केल्लें सकड म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी आयिल्लें हांव कोणाकच केदींच पयस करिना म्हणटा जेजू जेजू आमकां पयस करिना जेजू आमकां गुन्यांवकार करिना जावं आमच्या जिवितांत कितें आस सूख घडल्या अस्कत आमी वावरता तावनूच पयस केल्या हांव सांग बरो पूण जेजू आमकां बक्षिता मगाळ भवान आनी जेजू आमचे खातीर जीव दिल्लो रगत वारयल्लो सुडका सडवण जोड दिल्लो एक घडी जेजूचेर दिश्ट केल्या सक्रमेंतान तो क्रोस जर आसा आज सकाळ कळीत आसा आमी कितलीं भावडटांत घट आसाव आज कितलीं आमी धडपडीन जावं प्रो सुकल्या वस्कत पूण जेजू आमकां पळयता बिरमोतची दिश्ट घालता जेजूची सडवण आज ताचेर आमी दिश्ट घालतना बावडतना लागीं सरतना आमकां समर्पण कर आमी मागतना ती सडवणेची कृपा परत वाळटली आमचे थंय आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यांनी कोणा खातीर आमी मागता तांकां ती वाळटली देखून ह्या घडी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया आमचे सकून जेजू थंय आमी उबारया दोळे दांपा जेजून कितें जावन दिलां तें आमचें जायचें एक निशेवा करया आज जेजू तें आमी जियेता बावडत म्हळ्यार सुम्या ते रावूंक आनी जेवांत आमी थेर जावच्याक
थेरवरच्या मुखारसरच्या आणि केदिनसर सुम्या कमी साडीना जाऊच्या जर मी सणला ते सगळे मुळकोणास अजे दारा मी सुडका मागम गतां तसर देव आणि एक नाव निन्नंत देवर यारू ಇಲ್ಲ आम्ही स्तुती करून गतां एक घडी आमच्या आत्मान स्तुती करया निरंतर हालेलुया हालेलुया हरि एक हालेलुया 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 ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ सर्व ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಎಂದಂತಾನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ परिधान हाथ बांध ताड़िये बड़े जिससे हमें परिस्थिति ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. आमचे जणी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. ह्या घडी आमी मागोंक वता जें कितें आमी आज नियाळ्ळां, जेजू तें आमकां कृपे वयर कृपा आसा. जेजू आमकां जिवी जोडून दिल्लो देव जावन आसा. ताचें तें आमकां जिवीत आसा बरोवन ओमतोच्या मापान. जेजू तें मात्र आमची दिश्ट आमचो बावडतो ताचें तें सुरू जाला, ताचें तें अखेर जाता. घोड बाबा आनी विनी दोळे दांपी हांये घडये कोणाक ह्या घडये दिंबी घालूंक जाय तर दिंबी घालये. तुमच्या जाग्यांनी थोडोच वेळ आमकां उरला. जेजू मुखार आमी दिंबी घाली आज साध्य जाल्यार ह्या घडये दिंबी घालून आमी मागया. जेजूक समी आनी सुरवंदार म्हणून आमी स्विकार केला. पवित्र स्नानांत चैतनाक पाठ करता, कोट्या आत्म्याक आमी सांगता, ताच्या बलोवन एकदाच्या करण्यांक पाठ करता म्हळें आज खंयच्याय तरान आमी सुकून पडल्या तर जेजू कडेन मागया. एक निचेव करया आमी जेजू थंय जियेतल्या. कृपे वयर कृपा, कृपेचें जिवीत आमचें जातलें. एक भावार्थेचें जिवीत पितेस्पन कोट्या आत्म्यान परक्या देवा फाटल्यान वेचें सगळें आमी सांगतल्या म्हणून एक निचेव करा. आनी मुखार आमी अशें करिना म्हणून उडासा कडेन खंय तुमी सुकून गेल्यात तर कितेंय कसलें आचरण पितेस्पन आमी केलां, घरांत ती वस्तू आसात तर तें सगळें काडूंक आमी वेता. ह्या खातीर आमी मागणें करया ह्या घडये. कसले वस्तू आमी घरांत दवरल्यो आसात जेजूक समावसनान, बावडताक समावसनान, तसले आमी नेसांव तर आमच्या कुडीर खंयचे आमी वस्तू आसात ती दिश्ट काडूंक म्हणून आमी नाडे घालचे आसात आमच्या पांयान, वा आमी आमची कूड कांतोवची आसा, वा कितेंय आमी आज कुडींत आमी नेसांव कानाक आमी घालता तें सोबना आमच्या ते प्रतीतरान कोणी चेडे आसात तर आमच्या हाता पांयांक आमी टॅटूज करून आमची कूड आमी सगळे देवाचें मंदीर म्हणून सणां आसून आमी ती बस्ट करता तर सगळें आमी आज जेजूक समर्पण करया. सांडया कसलेंय दिसपण आचार वा ही समजून ही संवसाराची आमी घेना ती सगळीं आमी सांगता. देवाची जानवाय आमकां पुरो भावार्थ करो. आनी आगडी सगळे मती काडा, उडासा काडा, ते सगळे आमी सांडूंक वता. जेजूक समी म्हणून स्विकार करूं, ताचें नांव रगत खाण घेवन मागोवंक आमी वेता. आनी आमी शिराप मागिल्ले आसात तर ते शिराप ही सगळे आज जेजून खुर्सार काडल्यात ते सगळे जेजूक भेटोवन जेजूच्या नांवान ते आमी शिराप सगळे सांडून त्या शिरापांतल्यान आमकां मेकळीं कर. जेजूच्या नांवान आमी बेसांव मागया. आमी ह्या घडये मागतना आमकां वळणांतलीं बेसांव आवडटलीं. कोणाक आज कसली अडखळ आसा तर कामाक वा फुडाराक शिकोवंक शिकपाक वा पिडाश्र आसा जाल्यार सगळीं बरी जातली. त्या सुमयाच्या नांवान आनी रगतान त्या सुमयान आमकां सोडयलां खुर्सार ते संवरवान संपूर्ण केल्या देखून कृपे वयर करपा आवडटली. देखून ह्या घडये कोणाक हात वयर करूंक जाता हात वयर करा. जेजू मुखार जेजू समी सडवंदार
हे मगणे म्हजे उपरांत तुमी करा सगळ्यां जेजू सगळ्यां जेजू सगळ्यां जेजू सगळ्यां जेजू जे कितें हांवें केलां जें कितें हांवें केलां नेना आसुनो नेना आसुनो जाना आसुनो जाना आसुनो कसलेंय पितिसपण कसलेंय पितिसपण आचार हांव पातयेलां हांव पातयेलां कसल्या जाग्यांक कसल्या जाग्यांक व्यक्ती सरशीन व्यक्ती सरशीन हांव गेल्लो आसा हांव गेल्लो आसा हांवें कितेंय केलां तर हांवें कितें केलां सगळ्यां तर जेजू सगळ्यां जेजू हांवें मात्र न्हय हांवें मात्र न्हय पूर्वजांनी पूर्वजांनी मलगड्यांनी मलगड्यांनी कुटुंबाच्या खंयच्याय संध्यांनी खंयच्याय संध्यांनी कितेंय केलां तर कितेंय केलां तर आवडता विरोध आवडता विरोध सोडवणे विरोध सोडवण विरोध कुरपे विरोध कुरपे विरोध हे सगळे हे सगळे हांव वळखता हांव वळखता तांचे बसोत तांचे पासत आकुळत मागता आकुळत मागता बक्षाने मागता बक्षाने मागता समयांचे सगळ्यां जेजू आमची दया कर आमची दया कर आमच्या घरांची आमच्या घरांची जाग्याची वस्तूंची भुरग्यांची भुरग्यांची कुटुंबाची दया कर समयांचे सगळ्यां जेजू तुझ्या राजाचे तुझ्या राजाचे न्हय आसले सगळे सगळे आमी सांगता आमी सांगता पाठ करता पाठ करता नेगार करता नेगार करता आनी केदींस केदीस हाचे उपरांत ताचे उपरांत अशें करिना अशें करिना समयांचे सगळ्यां जेजू तुका ह्या घडये आमचो आमच्या घराचो घराचो जाग्याचो वस्तूंचो कुटुंबाचो आमचे म्हणले जे कितें आसा तुवें आमकां दिलाय हे सगळे तुझ्या सोडवणेक समर्पण करता समयां जेजू एकलोच सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून काळजांत मानून घेता समयां जेजू तुझ्या नावान आमकां सुटका दी तुझ्या अमोलीक रगत आमचेर तकलेतावन पांयां पर्यंत आमच्या घराचेर पाक्यातावन धरणी पर्यंत आमच्या जाग्याचेर कोनशाचेर हर एका वस्तूंचेर समयां जेजू सगळ्या कुटुंबाच्या संध्यांचेर जिव्यांचेर मेल्ल्यांचेर खंयसर ती आसो ह्या घडये आमी मागोन घेता तुझ्या अमोलीक रक्तान तुझ्या नावान आमकां सुटका दी आमचेर आयिल्ल्या अनवरातावन पिडेशिरेतावन वायटातावन सैतानाच्या दुस्मानाच्या नासातावन कुतंत्रातावन खोट्या आत्म्याच्या प्रभावातावन परिणामातावन जें कितें तुझ्या कुरपेक बेसावांक सोडवणेक अडखळ हाडता तांतले तूं आमकां निवार सुटका दी समयां जेजू कित्याक खुर्सार आमकां सोडयलाय तुझ्या बलिदानांत संपूर्ण सुटका सोडवून दिल्याय तुवें आमकां जिवीत दिलाय बरोवन रोमतून क्षमापण जिवीत जोन दिलाय समयां जेजू जिवीत जीव कृपा ती सोडवून यास घडये आमची जाव भावार्थान आमी मागता विश्वासान आमी मागता तुझेर पातयेता तुझ्या सोडवणेंत जियेता आमचे म्हणले सगळे ह्या घडये तुझ्या सोडवणेक समर्पण करता हालेलुया दोन्ही हात वयर करा हांगासर आसचे या जागा मी तुमचे खातीर मागता हांव एक प्रत्येक मागणे करता स्तुती करा दोन्ही हात बा निरंतरी स्तुती करा
हीरा बबरे खलबरे दो शीरा लो बाबा चंदर बरे खलबरे हालेलुया 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 वरे बाबा बाबा बारे खलबरे दो शीरा लो बाबा 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 माइटी अनुंडिका वरे बाबा 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 माइटी अनुंडिका हीरा बाबा बाबा सुंदर बरे खलबरे दो बाबा 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 हीरा कशीरा ला बाबा बाबा मक्करा दा हीरा ला बाबा शीरा वरे बाबा बाबा हीरा ला बाबा वरे बाबा बाबा चंदर बरे खलबरे रोक बाबा बाबा हालेलुया 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 आगे आम्ही चरगत सुमियामाका जीवित दिता तुझे रग सुमिया आत्म्या दान मागायता तुझे रग सुमिया पाताक दोन ते काढता नितळ निर्मळ माका करता तुझे रग सुमिया माका जीवित दिता सोमिया आत्म्या दान मागायता तुझे रग सोमिया पाताक दोन ते काढता नितळ निर्मळ माका करता अमोलिक ते रग सोमिया मुझे तुझे रग सोमिया मुझे शेना आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरा पदरापी आगडी आमचेर आगमन आयतले आगमन जावन आसा जेजूचे रगत आगमन आयतना आमी मागता जेजू तुज्या रगतान तुज्या ह्या पवित्र रगतान म्हजी पातकां धुवन काड म्हाका आनी थळ कर म्हाका सुटका दी पदराप आगमन आयिल्ले बरीच त्या आगमन आयतना आमच्या कुडीर आमी कुडचो गुर्त काडया जेजूच्या सोडवणेक आमकांच आमी समर्पण करया ह्या सोडवणेक आज आमी आमकांच बडयत आसतना साहित्य सुडका सोडवून हांगासर तुमी आमकां आमचेर वळोवन आसा आज आमकां मात आमची घरां आमचे जागे आनी कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय ती सुडका सोडवून ती सोडवण्याची कृपा आवडटली तुमी आगडये प्रत्येक फावटी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया आमी आमकां आमी कोणाचेर शिराप गेल्ले आसात तर आमी आमचेरच शिराप मागले हेरांनी शिराप घालता आसतना वास खंयच्याय कारणाक लागून शिराप आसात तर ते सगळे आमी सणया जेजूच्या नांवान ते सगळे आमी पाठ करया नेगार करया दोनी हात वयर उबारा ज्या वेळार तुमच्या जिवितांत शिराप मागल्यात तर तुमच्या जल्माचेर बेसाचेर पिडा मरण कितेंय मागून आमी घाण गेला तर ते सगळे आमी सणया म्हज्या उपरांत सांगा सुमियान जेजू तुज्या नांवान हांवें म्हजेर घाल्ले शिराप हेरांनी सूख तीर्प दिल्ले शिराप खंयच्याय तरान आमचे विरोध कुटुंबा विरोध तुजे कुरपे विरोध कोणीय कितेंय केलां तर शिराप मागल्यात तर सगळे शिराप तुज्या नांवान ह्या घडये हांव सांगता पाठ करता नेगार करता म्हाकाच म्हज्या कुटुंबाक एका शिरापातावन जेजू तुज्या नांवान विंगड करता सगळे शिराप तुवें काडल्याय
पुरसार तुवें काडल्याय तुवें काडल्याय हे सगळे शिराप हे सगळे शिराप व्यर्थ म्हणून व्यर्थ म्हणून परगडता परगडता समेयांचे सो समेयांचे सो म्हजेर शिराप मागल्ल्यांक शिराप मागल्ल्यांक बक्षिता तांकां बेसांव मागता हांवें कोणायचेर शिराप मागल्या तर तांचे कडेन बक्षाने मागता आनी तांकां बेसांव धरता समेयांचे सो तुज्या नांवान ह्या घडये लांबावक बोळ भलायकी मोतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी तशेंच हरियेक लौकीक तशेंच आत्मीक बेसांवां जोन घेता हालेलुया 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 दोन्ही हात बरा स्तुती करा आम्ही मागणे करता हालेलुया 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 हे बरे खले बरे दरे शंकर बरे कर बले कले जी जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू प्रेज लॉर्ड ग्लोरी 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 वर पापा 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 खले तुझा पापा शंकर वर पापा शंकर बरे कर बले कले जी थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी mighty God hallelujah worship Lord Jesus hallelujah 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 ira bure khale chandar bure hallelujah 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 या घडये आमच्या हात आमच्या काळजाचे गोय कोणा एक पिढा शिडा आसा तर कसलय बांदपास बंदड्यो आसा तर जीसस इज सेटिंग यू फ्री आम्ही मागला सगळें सांगून शिराप तशेंच एकदेन अडकळाडता तसलें जेजून बडयलां ताच्या सोडवणेक आमी बडयलां ताच्या सोडवणेची कृपा आमचे थंय वळयता ती भलायकेची कृपा वळतली आमची बेसांवां वळनातली आमची बेसांवां वळतली आमच्या घरांत आमच्या एका दळसांत वळतली आमी पातयेता जेजूच्या नांवान रक्तान मागया अभिषेक आमी जावं सुरका सुरू आपला रग दुस्मानातां सुडका दिता तुझे रग सोम्या नव्या जीवन मळटा तुझे रग चिनिये सुसान जैतला बैता मुझे रक्षण सदांच करता तुझे रग दुस्मानातां सुडका दिता नव्या जीवनता चिनिये सुसान जैतला बैठा मोचे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रक्तां तेलाय म्हाका सुमिया अमोलिक त्या रक्तां अमोलिक त्या रक्तां तेलाय म्हाका सुमिया तेलाय म्हाका सुमिया पवित्र त्या रक्तां नितळ तुका सुमिया नितळ तुका सुमिया आमचे हात बारे आनी नव्या हालेलुया 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 येशू आमकां नितळ करना सहाय्य हालेलुया येशू हालेलुया आमकां सुरका सुरवान जीवन आसा हालेलुया हालेलुया सगळे आशीर्वादीत करना आसा हालेलुया 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 सगळं चपडेश्वरा वायदा हालेलुया हालेलुया हरि शांत सदा सुरका हालेलुया 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 हालेलुया
Mare Galia La Marelia, Shida Lelia Rakaba, Shila Baba, Hallelujah, 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 where Baba Shida Lakaba Shandar, Ira Bavari Calabra the Shandar, Calabra the Shandar, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Imane gantara me gavya. समय आशीर्वाद अमी सुन गया ये देवड़ा सक्रमेंट हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सुवे आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगा सारको तुझ्या अपवित्र कुडीक आनी रक्ताक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतान रास करताय ससनाच्या ससना